राधानाथ स्वामी महाराज 72 व्यास पूजा महोत्सवाका आजी सगळ्यांचे स्वागत करता असा परम पुरुषोत्तम जावनाशिल्ल्या कृष्ण परमात्माला स्मरण कोरनु डिवाइन ग्रेस शीला प्रभुपादाला चरणारविंदांत नमस्कार कोरनु गुरु महाराज परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराजाला चरणारविंद नमस्कार कोरनु पूरा वैष्णव तंगेले आशीर्वाद मागून घेऊन आईचे ये व्यास पूजा महोत्सवाका पूरा बांधवा तंका स्वागत करता सच्ची आज आमगे लोटू परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराजाला मस्त वरिष्ठ जावनशील भक्त त्यांनी फोटो मेळला सच्ची तुमका दिसू पोरो हिज ग्रेस डॉक्टर वृषभानु प्रभुजी असची आमका सुरवेरी या संगुका तंगेले ऑफरिंग सूर जावच फुडे आम्ही फर्स्ट भक्त किरण कृष्ण पडियाराला तुकुनु कृपा बिंदु गुरुदेव कृपा बिंदु मळले एक भजन अंतु सूर कोरिया किरण कृष्ण प्रभु तुम्ही रेडी असचवा यस प्रभु रेडी था प्रभु ओके प्रभु ओवर टू थैंक यू सगळं मलगडा के वैष्णव के अंगा नमस्कार घेनो मैं प्रेजेंट शुरू करता गुरुदेव कृपा बिंदु दिया कोरोई दासे तृणपेखतिहीना कृपा बिंदु दिया कोरोई दासे तृणपेखतिहीना सकले सहने बोलो दिया कोरो निज मने स्पृहहीना सकल सहने बोलो दिया कोरो निज मने स्पृहहीना गुरुदेव कृपा बिंदु दिया कोरो दासे तृणपेखतिहीना सकले सम्मान कोरिते सकती देहनाथ जत जत सकले सम्मान कोरिते सकती देहनाथ जत जत तबे तो गाइबो हरि नाम सुखे अपराध विहत तबे तो गाइबो हरि नाम सुखे अपराध विहत गुरुदेव कृपा बिंदु दिया कोरोई दासे तृणपेखतिहीना कबे है नो कृपा लोभिया हे जन कृतार्थ होई भेनाथ कबे है नो कृपा लोभिया हे जन कृतार्थ होई भेनाथ शक्ति बुद्धिहीन आम्ही अति दीन कुरु मोरे आत्मसात शक्ति बुद्धिहीन आम्ही अति दीन कुरु मोरे आत्मसात गुरुदेव कृपा बिंदु दिया कोरोई दासे तृणपेखतिहीना जोग्यत विचारे किछु नाई पाहे तुम्हार करुणा सार जोग्यत विचारे किछु नाई पाए तुम्हार करुणा सार करुणा होइले कंदिया कंदिया प्रणनार की बुआर करुणा होइले कांदिया कांदिया प्रणनार की बुआर गुरुदेव कृपा बिंदु दिया कोरोई दासे तृणपेखतिहीना
कृपा बिंदु दिया कोरोई दासे ऋण पे कहती ना। पतित पावन श्रील प्रपाद की जय, गुरु महाराज की जय, समस्त गौर भक्त वृंद की जय, ताय गौर प्रेमानंद। भक्त किरण कृष्ण पडियार प्रभू तुमको मस्त मस्त धन्यवाद. हरे कृष्ण. आजच्या व्यास पूजा महोत्सवाक पुन्हा सगळ्यांचे स्वागत करता असं. परमपूज्य राधानाथ स्वामी त्यांनी चिकागोंतू 1915 तांगेल जन्म जाल्लो आशिल्ले. त्यांनी पुरा कडेन भोंवता आशिल्ल्याची स्पिरिच्युअल कृष्ण भावनामृत स्पिरिच्युअलिटी खातीर आणि योगा पातन भक्ती योगांतू कसं म्हण क्लोज करतली तशी त्यांनी एशियांतू युरोपांतू अमेरिकांतू तशी पुरा कडेन भक्ती कसले म्हणून स्वच्छ कतेरी त्यांनी मस्त भोवणूक कोरून आशिल्ल्याची. तदनंतर त्यांनी डिवाइन ग्रेस श्रीला प्रभुपादा तांकां मेळचे एक अवसर आशिल्लो मुंबईंतू. मुखार सोनू आमकां फर्स्ट ग्रेस वृषभानु प्रभुजीले तगोन तांगेले व्यासपूजा ऑफरिंग्स ऐकूया. तदनंतर आमकां महाराजाल विशय मध्ये कसले ऍड करता अशा. हरे कृष्णा. दंडवत प्रणाम वृषभानु प्रभुजी तुमका. ओवर टू यू प्रभुजी. हरे कृष्णा. ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्. वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं स्वगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीशाखान्वितंश्च. हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. सप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा. मुरलीधर चरण प्रभू आणि ऑनलाईन उपस्थित असलेले सगळे भक्तांक मगले दंडवत प्रणाम. आज तिथी अनुसार परमपूज्य राधानाथ स्वामी महाराजांगले आविर्भाव दिवस आम्ही मानतो सती आणि गुरुदेवांगले गुणगान करूक म्हाका संधी दिलेल्या बद्दल हांव आपण सगळ्यांगले अत्यंत आभारी जावन आसा. संक्षिप्तान 5 मिनिटां तू गुरु महाराजांगले गुणगान करते अत्यंत कठीण भाव आसा जाल्यार हांव प्रयत्न करता कितले सांगू जाता तितले सांगता. चैतन्य महाप्रभूंगले शिक्षाष्टकमान तुले अत्यंत परमपूज्य राधानाथ स्वामी महाराजांगले आवडतो श्लोक म्हळ्यार तृणादपि सुनेचेन सर्वोरपि सहिष्णुना अमानिन मानवेन कीर्तनीया सदा हरी. तो परमपूज्य राधानाथ स्वामी महाराजांनी सांगलं
अत्यंत आवडतो श्लोक. प्रत्येक प्रवचनात तो हा श्लोक आमकां ऐकूंचे मेळटा. आणि हे फक्त ते सांगतात मात्र न्ही, हा श्लोक मात्र सांगतात मात्र न्ही, ते त्यांना जीवनांत तांणी हे सगळे तातूंत ते श्लोकांत सगळे गुण आपल्या जीवनांत तांणी पोवन दाखयलेले आसात. तांणी ते अत्यंत मूर्तिमंत स्वरूप जावन आसा ती ह्या श्लोकाचे. परमपूज्य राधानाथ स्वामी महाराज विनम्रता, मान सन्मान हाची अपेक्षा, सहनशीलता अपेक्षा करनासतना सहनशीलतेचो गुण तांणी संपूर्ण रितीने आपणागेले जीवनांतून दर्शयले. तांकां सांगपणाचे थोडे प्रसंग हांव सांगू इच्छिता. अशी न्हय की गुरु महाराज केन्ना तांणी संन्यास घेतले तावळ तांच्यान हे सगळे अत्यंत दैवी गुण आयले. सांगपण दोन तांच्यांतू हे गुण आशिल्ले. He simply had an American body but a divine personality. तर चैतन्य महाप्रभूंगले सगळे तांणी सांगिल्ले हे श्लोकांत सांगिल्ले सगळे गुण तांच्यांत आसा ते. तर पूर्वाश्रमांत तांकां नांव रिचार्ड स्लॅविन म्हणून आशिल्लें आनी आवसुगल नांव इडेली आनी बापसुगल नांव जेराल्ड स्लॅविन. आनी प्रितीने ते गुरु महाराजांक रिची म्हणून आपयताले. हांवें तांची यूज करता शब्द रिची गुरु महाराजांक म्हाका क्षम करता ते पर्सनल नांव तांकां घेतस म्हणून. तरी आवसू आनी बापूसू दोग जाणांक अत्यंत प्रिय जावन आशिल्ली तशी रिचार्ड स्लॅविन. ताजे बद्दल उलयतना ते म्हणटाले जर्नी होम जर तुमी वाचल्यार तुमकां कळटलें. ते म्हणटच ती आवस बापूस म्हणटाले की हो आमगेलो रिची जो आसा प्रितीन रिची म्हणटाले. रिची जो आसा अत्यंत मोगण आसा. सगळ्यांक तांचे मोग दिसता. जाल्यार तागेल्यान थोडे विचित्र नमुन्याचे स्वभाव आसा तागेलो. विंगड नमुन्याचे स्वभाव आसा अशी ते म्हणटाले. कित्याक म्हळ्यार सांगपण दोन तांकां खुर्चीर बसची आवड नाशिल्लें. नेलार बसताले. योगी कशी बसतात नेलार तशी ते नेलार बसताले. आनी ते मात्र न्हय, खंयचे परिस्थितीन तूं केन्नाय लोअर मोस्ट पोझिशन घेताले. ज्या प्रमाणे चैतन्य महाप्रभूने लोअर मोस्ट पोझिशन घेतिल्लें वाराणसींतून त्याच प्रमाणे केन्नाय लोअर मोस्ट पोझिशन घेताले. आनी तांगेले एक पंथा एक घटना सांगता जाल्यार एक पंथा ते आपणागेले आवस बापूस सांगाती एक पंथा ते हॉटेलां वचूं चलता वळी थंय तांगेलो स्कूलमेट क्लासमेट जो आसा तो क्लासमेट वेटर घाल काम करतालो. ताका कलेना मनाने वायट दिसूं नये, ताका कले हे अपमान जावं नये म्हणून रिची थंयच्यान धांवन ही वेंट अवे राधानाथ महाराज थंयच्यान धांवन दुसरे कडेन वचून पावले. ही डीड नॉट वॉन्ट टू एम्बेरेस हिज क्लासमेट. हे नमुन्याची सेन्सिटिव्हिटी अत्यंत दुर्मिळ असो गुण तांच्यांत आसा. आणि खरें नवीन तांचे खातीर कपडे घेतल्यार तांचें वर्णन असं संक्षिप्त सांगता म्हळ्यार नवीन कपडे घेतल्यार ते नवीन कपडे इतले पंत ते धुताले की ते नवीन कपडे डल दिसूं सुरू जायना पण ताजे नंतर ते घालून सुरू करताले. ताजे पयलीं ते घालून घेनाशिल्ले. म्हळ्यार ही जी वृत्ती आसा संन्यास वृत्ती सांगपण दोनू आशिल्ली तांच्या. आनी खंयचे नवीन कार घेतल्यार नवीन कारान तूं केन्ना सिटार बसनाशिल्ले, सिटार तग बसताले. ह्या नमुन्याची तांगेली वृत्ती आशिल्ली अत्यंत कॉम्प्लेक्स. तरी ही वृत्ती काणपणांत मात्र आशिल्ली म्हूण न्हय, थ्रू आउट दर लायफ ह्या क्षणां सुद्दां हीच वृत्ती सिंप्लिसिटी सिंपल लिव्हिंग हाय थिंकिंग हे आज जिवनांत सुद्दां ते ताचे दर्शन आमकां तांगेल्या जिवनांतून मेळटा. तर एक साधारण एक सान अनुभव सांगता. मस्तीतलो सांगेत 30 वर्सां पेक्षा चड संबंध आसा ती जाल्यार थोडे 5 मिनिटांत सांगता जाल्यार
एक अनुभव हांव सांगता की 20 वर्षां पूर्व एक पंत म्हाका महाराजांचा संगाती मणिपूर फ्लायट घेवन वचचे प्रसंग मेळ्ळो. ते 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 तोच अनुभव म्हागेले मनांत अत्यंत रुचून आसा. तर ताचे बद्दल थोडे संक्षिप्तान सांगता. तो मणिपुरा वचूं गेले थंय एक फिलॉसॉफी कम सायन्स ताजेर एक कॉन्फरन्स आशिल्लें. तांकां हांवें वचूं गेलेलो. राधानाथ महाराजांक इन्वायट केलेलें भक्ती दामोदर स्वामी महाराजांनी. तर थंय हांव वचूं गेलो वेळी म्हाका त्या विजिटांतूं महाराजांक सानिध्य मेळ्ळें आनी तांतूं म्हाका तांगेली थोडी सेवा करची सुद्दां अवसर प्राप्त जालो. आय वॉज इन सर्वंट फॉर 3-4 days. तांगेली सेवा, तांगेले कपडे धुवचे इतली सरळ वृत्ती की कपडे धुयनापुడు सुद्दां हांव एक पण विचारलें हे कपडे आयरन करतात काय म्हणून. आयरन करचे नाका अशी घडी केला पुरो म्हणून. इतली सिंप्लिसिटी कोणाका कडे थंयची त्याच कॉन्फरन्स 3-4 दिवस आशिल्ले. तांतूं एक पेनल्टीमेट डेक तांचे जे गव्हर्नर आसा ते गव्हर्नरान सगळे डेलिगेट्सांक टी पार्टी हाय टी कत्र आपयले. आतां आमी कृष्ण भवनान मृत्संगांत च्या पिना ती. तर थंय गव्हर्नर आयलो आनी गव्हर्नराक सांगा ती हँडशेक करूंक लोकांक गर्दी आशिल्ली, एक मात्र गर्दी आशिल्ली. हांव महाराजांना पळयता आशिल्लो. महाराज दूर राबिले. ही वॉज नॉट एट ऑल इन कॉम्पिटिशन विथ एनीबडी एल्स. म्हाका मल्ल्या घेवन म्हणाले ऋषभानू प्रभू वूड यू लायक टू कम विथ मी फॉर ए स्ट्रोल म्हणून सांगा येता म्हणून. हांव म्हळ्यां तुकांत इंट्रस्ट आसता म्हाका कसलो इंट्रस्ट ना. तर तांचे सांगा थंय वचूं गेलो. थंय वचून फुडें तांणी थंय एक चबुतर सो अशें आयलो. थंय ताजेर बसले आमी आनी त्यावेळी ताणें पळयलें ते गव्हर्नराक बंगल्यांतून मस्तीतले वॉटर स्प्रिंग्स आशिल्ले. 4-5 स्प्रिंग्स आशिल्ले. ते 4-5 स्प्रिंग्स पळोवन महाराज म्हाका म्हणाले की हे जे इतले भोग आमचे मेंटेन केल्या भोग आमचे आसा जाल्यार आमच्या राधा गोपीनाथ मंदिरांत सुद्दां एक फावंटन आसा, सान फावंटन आसा. सो ही रिमेंबर्ड राधा गोपीनाथ मंदिर. आनी त्या मात्र न्ही ते बशिल्लो ते शॉर्ट पिरियडान तांणी तांगेले पुरा जाण जे भक्त आसा ती सगळे आमगेले कॉंग्रेगेशनाचे मेंबर्स आसा प्रत्येकागेले नांव उगडास करून प्रत्येकागेले गुणगान म्हणल्यार करूंक सुरू केलें. ह्या प्रकारे तांगेली जी वृत्ती जी आसा सिंप्लिसिटीची वृत्ती सांगपणांत आशिल्ली तीच वृत्ती ताणें थ्रूआउट लायफ ताणें एक्झिबिट केली. आज एक ते संपूर्ण विश्वाचे ते आध्यात्मिक एक नेत जावन आसा ती लिडर, स्पिरिच्युअल लिडर, बट एब्सोल्युटली हंबल टू द कोर ऑफ हिज बीइंग म्हणतात. कोर ऑफ हिज बीइंग इज एब्सोल्युटली हंबल. He has shaken hands with presidents, rather presidents are keen to shake hands with him. जाल्यार he is absolutely humble. So तांणी आनी ज्या वेळार जर्नी होवन तुमी जरूर वाचता ती वाचले आसता तुमी ऑलरेडी. तर तातूंत जे प्रसंग आसा अंत प्रसंग आसा म्हळ्यार भारतांत अंत प्रसंग न्ही भारतांत तेंची वेळार जो प्रसंग आसा तो अत्यंत म्हाका मनांत डीप इम्प्रेशन जालां. तो म्हळ्यार जे हिच हायक करून पाकिस्तान आणि हिंदुस्थानाच्या बॉर्डर येवन पावले त्यावेळी तांकां थंय भितर येवच्याक त्या लेडी ऑफिसरान दिनी कित्याक म्हळ्यार तांचे कसलेय दुड्ड नाशिल्लो, पयशे नाशिल्ले. आनी ते म्हळ्यार तुवें इतले डॉलर्स कमीत कमी $200 दिवंक खातीर. राधानाथ महाराजांनी म्हाका कळ्ळें ना हांव हीच हायक करून आयलां. म्हाका हे भारत देशा बद्दल अत्यंत आत्मीयत आसा. हांगाची जे संस्कृती आसा, हांगाचे जे आध्यात्मिक पुस्तक आसा ते म्हाका वाचन करता आसा. म्हाका प्लीज एंट्री दी म्हणून विसाचेर स्टॅम्प करी म्हणून. जाल्यार ती लेडी ऑफिसर टफ आशिल्ली. त्या वेळी राधानाथ महाराजांनी कलकुर्का म्हणून कळ्ळें तांकां. सांगलें तूं आतां कशें येयला पळय तशीच परत वच म्हणून. हें म्हळ्यार तशी डिफिकल्ट आतां टिपिकल कर्तव्य आशिल्ली कितकी, बट महाराजांक ते भोव डिफिकल्ट आशिल्लें. पण तूं महाराज अत्यंत त्या वेळार दुख्खांत आयले आनी तांणी भगवंताला प्रार्थना केली की हातूंतल्यान कशी सुटका जातली म्हणून. बट कृष्णागेलो प्लॅन विंगड आसता. कृष्णाने ती जी लेडी ऑफिसर आशिल्ली तिगेलें शिफ्ट चेंज केलें आनी थंय एक सरदारजी आयलो आनी ते सरदारजी ऑफिसर आयलो. त्या सरदारजी ऑफिसरा लागीं राधानाथ महाराजांनी
अत्यंत चांगलं लग्न त्यांना पाय जरी मला ती करतात ना पाय दोन विनंती केली की म्हाका भारत येवचें म्हाका तुमगेल हांगाची जे संस्कृती आसा हांगाचे जे लोक आसा हांगा जे अध्यात्म बद्दल चर्च जाता ते म्हाका भोव भोव आवडटा म्हाका येवचें दोळ्यांत उदक हाडून तांणी रिक्वेस्ट केली त्या वेळा ते संन्यासीन आनी तांणी महाराजान सांगलें की तूं म्हाका भीत तरी घेया ती भारतांत तूं प्रवेश दिया ती हांव प्रॉमिस करता की आय विल वर्क फॉर यू पीपल आय विल वर्क फॉर इंडियन्स हांव वर्क करता तुमचे खातीर करता तर ह्या प्रमाणे ताणें सांगना पुढे ताका ते सरदार मन पिगळ्ळें आनी तांणी ताका एंट्रीचेर पास केली ह्या रितीने राधानाथ महाराज आपल्या भारतांत आयले प्रवेश जाले अँड रेस्ट एज दे से इज हिस्ट्री सो ह्या प्रमाणे तांणी कल केल्या हाचे वर्णन म्हाका करूंक वेळ ना आनी करूंक साध्य ना इतलें भक्तांनी केल्या नॉट ओन्ली फॉर बॉम्बे फॉर एव्हरी वन सगळ्यां खातीर खंय खंय वचता ती थंय थंय ते प्रभुपादागेलें अध्यात्म ज्ञानदीप जे आसा ते सगळे कडेन ते जळत आसा आनी सगळे कडेन भारतांत न्हय मात्र न्हय सगळे देशांत ते प्रचार कार्य करतात होती तांकां ह्या दिवसी एकच भगवंताला प्रार्थना करता की तांकां दीर्घायू दिवन आमगेले ह्याच प्रमाणे ते पथप्रदर्शक आणि मार्गदर्शक जावन असो ते ही एक आमी देवा लागीं प्रार्थना करूया हरे कृष्ण हरे कृष्णा मस्त मस्त धन्यवाद हिज ग्रेस डॉक्टर शबानु प्रभुजी तुमका म्हाका गोत आसा तुमकां कितलेय वेळ गुरु महाराजाल विशय कंटिन्यू सांग येता आज तुमगेले कारविंदातून सुरवेरी आयकुचेक आमकां एक अवसर मेळ्ळेलो आसा इतली वरिष्ठ जावन आशिल्ल्या मुंबईन तूं तुमगेली फुल फॅमिली कृष्ण भावनामृतान तूं आण गुरु महाराजाल प्रार्थना कोर केन्नाय तुमगेले अनुग्रह घेवन आसाची मस्त मस्त धन्यवाद प्रभुजी तुमकां हरे कृष्णा नेक्स्ट रिक्वेस्ट करता आसा स्क्रेस अनंत राघव प्रभुजी का तांणी एक्चुअली म्हाका डायरेक्ट गुरु महाराजा लगेच मेळ्ळेच करेलेलो आसा मुंबई येताना ओवर टू यू स्क्रेस अनंत राघव प्रभुजी हरे कृष्णा धन्यवाद प्रणाम am I audible प्रभुजी वय प्रभुजी आता तुमगेले स्क्रीन दिसना मात्र स्क्रीन दिसना वॉइस ऐकत आसा स्पॉटलाइट जाय आता दिसतोय सोय इज इट वॉइस ऑडिबल आसा प्रभुजी मी तुमगे वेळ दिसना व्हिडिओ दिसना व्हिडिओ दिसना प्रभुजी व्हिडिओ दिसना ना प्रभुजी व्हिडिओ ऑन आस प्रभुजी मी गेले व्हिडिओ ब्लँक येता प्रभुजी आता दिसता प्रभुजी आता क्लियर आसा ओके हरे कृष्णा नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते राधानाथ स्वामी नित्य नामिने हरे कृष्ण तर तुमगे सगळ्याला आजचे दिव्य कार्यक्रमांत स्वागत असं आमगेल्या शास्त्रांत अशी सांगला ब्रह्मांड भ्रमिते कोण भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसादी पाय भक्ती लाता बीच म्हणजे पूर्ण ब्रह्मांडांत इतलं भाग्यवान व्यक्ती कोण असं ज्या गुरुले कृप मेळा तशींची आज आम्ही या कार्यक्रम आयला ती आज आम्ही असल एक शुद्ध भक्त जे शिला प्रभुपादाल शिष्य आणि देवाला एक रिप्रेझेंटेटिव्ह म्हणून आम्ही आज तांगे विषय उलयता ती व्यास पूजा मेळ्ळी आम्ही व्यासदेव रिप्रेझेंटेटिव्ह म्हणून आज तांगे एक वर्सांत एक दिवस आम्ही तांगे पूज करता ती वी सर्व हिम एज ही इज द रिप्रेझेंटेटिव्ह व्यासदेव तर आज आमगेलं अवभाग्य असं आणि स्पेशल थँक्स टू भागवत पुराण कोंकणी टीम मुरलीधर चरण प्रभू and all the wonderful Vaishnavas. Actually प्रभुजीन म्हाका रिक्वेस्ट केले जाल्यार actually आमगेलो ऑलरेडी एक पॅरलल इव्हेंट चलता सर आणि आय एम वन ऑफ द ऑर्गनायझर जाल्यार हांव थोडे वेळ महाराजा विशीं सांगून मुगेले जीवन सार्थक करचे प्रयत्न करता
तर आज ही महाराजा विषय सांगतस महाराजांनी एक मस्ती इम्पॉर्टंट ऍस्पेक्ट असं आणि तांगे लाईफात तुकून दाखवून दिताची ऍस्पेक्ट मागीर केअर मागीर लोकांले काळजी घेवचे लोकांले जिवनान तू केअर घेवचे आता इस्कॉनान तू सकट देवस्थानान तू तुम्ही पळयत आसताले थंय मेंटरशिप असता आनी मेंटर प्रोग्राम असता मागीर थंय काउन्सिलर सिस्टम असता हे सकटाचे फाउंडर कोण म्हणजे फाउंडर मागीर राधानाथ महाराज जे इस्कॉन चौपाटी मुंबई टेम्पल सुरू जाल्लेले त्या टायमाक आमगे इस्कॉन चौपाटीन तू राधानाथ महाराजांनी केअर ऍस्पेक्टा वयरी मस्ती फोकस केला आणि महाराजांनी अगेन अँड अगेन डिवोटीचा रिक्वेस्ट केला की आम्ही एक काउन्सिलर सिस्टम सुरू करता आणि हिज ग्रेस विश्वभानु प्रभू त्यांनी तिथलं एक ऑफरिंग दिले ही वॉज वन ऑफ द सिनियर काउन्सिलर्स अँड दे हॅव स्टार्टेड द होल काउन्सिलर सिस्टम आणि त्या काउन्सिलर सिस्टम आज ऑल ओव्हर वर्ल्ड आणि फॉलो करता तर या डिवोटी केअर ऍस्पेक्ट डिवोटीक सपोर्ट भक्तिमय जीवनांतू आनी कसले हे असं ताजे खातीर कशी तांकां हेल्प करचे ताजे वयरी हे होल डिस्कशन असं ते डिवोटी केअर म्हणून महाराजान फाउंड केला आणि आज एक विंगड लेवल हे जाला तर हे केअर ऍस्पेक्ट मस्ती इम्पॉर्टंट असं आमगे हांगा गोवर्धन इको विलेजान तू आमगेली एक डिवोटी ब्रह्मचारी आसा ती आणि ओव्हरऑल हांगाची कन्स्ट्रक्शन पळयत आशिल्ली ती तर राधानाथ महाराज यांना एक पंत आयलेले तांगेर वटून त्यांनी अशी विंगड साईट वत आशिल्ली ती तर तेन्ना तांकां पांयाची दुखत आशिल्लें हरे कृष्ण ऐकत आसा हा तेन्ना तांकां पांयाक दुखत आशिल्लें तर राधानाथ महाराज वटून ते वॉक करताना त्यांनी महाराजांनी सांगले की तू अशी लंगडल्या म्हणजे कसला चलतस तर ताणें सांगले महाराज मुगेल पांयाचे दूख असं तर महाराजांनी सांगले ओके ओके मागीर ते कन्स्ट्रक्शन साईट आशिल्ले परंतु जे हाईट वयर तगू आशिल्ले तर एक चिके वयर प्लिंथ हाईटा वयर गेल जाली थंय फाउंडेशन काम सुरू आशिल्ले आणि थंय तुकून मागीर परत येताना ते प्लिंथ हाईटा तुकून या डिवोटीन चिके अशी जंप टाईप केले तर महाराजांनी इमिडिएटली ताका सांगले अरे तुगेले पांयां दुख आशिल्ले आता तू अशी जंप कसल्या करतस केअर घे वाय डोंट यू प्लीज टेक केअर तर तशी ते महाराजांनी ते डिवोटी सांगले तो डिवोटी शॉक जालो की चलो मुगेल पांयां दुख कसं महाराज कितले केअर घेत ती आणि मागीर राधानाथ महाराज अमेरिके वत आशिल्ले ऑन द वे लास्ट दिवस तांणी हांगा तुकून वताना महाराजांना तांकां निमगिले तुगेले पांय कशी आसा त्या डिवोटीन सांगले महाराज हांव ट्रीटमेंट घेता सो की म्हाका रेस्ट करचें सांगला तर महाराज तांकां परत सांगले की महाराज म्हणाले आय विल प्रे फॉर यू आणि मागीर 2 महिना मागीर जेन्ना परत आयली ती तेन्ना फर्स्ट क्वेश्चन परत त्या डिवोटीक महाराजान निमगिले हाऊ इज युअर लेग तर तुम्ही पळयात की इतले वर्ल्ड इतले लोक असत इतले लोक महाराजाला असोसिएशन घेत असत इतले लोक महाराजा मेळटात जे महाराजाला मनान दुःख आसलेलें आसता त्याच्या या डिवोटीक पांयां दुःख आशिल्लें सो दिस इज हाऊ मच केअरिंग महाराज तशींची आमगेले हांगा एक पंत एक होल इव्हेंट आशिल्लें आणि मस्ती वेस्टर्नर्स लोक आयलेले ऑल ओव्हर वर्ल्डाचे आणि तेन्ना आम्ही अशी प्लॅन केलेले की रात्री आम्ही अशी कॅन्डल लाईट प्रोग्राम करूयात जशी लोक कॅन्डल लाईट डिलीट करतात ती तशी कॅन्डल लाईट मेले अशी सगळे कडेन अशी लॅम्प्स आणि अशी फायर मशाल घालून आम्ही प्रोग्रामाचे प्लॅन केलेले तेन्ना राधानाथ महाराज थंय कीर्तन सुरू अशी लॅम्पान तुमकां खबर आसा लॅम्प कंटिन्यूस चालू आसता तर तातूंत तेल घालता तर एक सांज आशिल्लो ही मस्ट बी 14-15 years old त्याच्या लागा आम्ही सांगले की तू खाली ते लॅम्प असता तू ऑइल घाली आणि जेन्ना लोक जेन्ना खंयचे लॅम्प चिके लाईट होऊन जाता तू ऑइल घाली तर तो लेक्चर सुरू आसा राधानाथ महाराज लेक्चर दिता आम्ही सगळे ऐकत असो ती आणि हो चल सगळ्यांक तू तेल घालता तशी तेल घालताना खंयची जागेरी मस्त व्हड फायर आशिल्ले तातूंत अशी वयर तुकून घालताना ते फायर मस्ती पॉवरफुल आशिल्ले
तर आता आम्ही सकाळी बस लेक्चर आणतो, लेक्चर करतोच, कीर्तन चलतोच, रात्री 9 गंटे जाले आणि मागीर प्रोग्राम जाले. मागीर नेक्स्ट डे सकाळी महाराजाची देवस्थाना दर्शन आयलो आणि त्या देवस्थाना दर्शना मागीर महाराजानं तांगेली आम्मा ते देवस्थाना दर्शन घेत आशिल्ले. महाराजान सांगले त्या माताजीक की माताजी, हाव इज युअर सन? तांगेल हाताक काय होऊन जायनी न्हय, तांगेल हाताक काय बंद जायनी न्हय. तर ती माताजी म्हणाली, कशी महाराज, ताका काय जायनी? तर महाराज म्हणालो, हांव लेक्चर दिता आशिल्लो, लेक्चर दिताना म्हाका भयंकर दिसली की तांगेल हाताक जावचें ना म्हूण. तर ही माताजी महाराजान म्हणे नो महाराज, शी इज ओके. मागीर महाराज गेले, मागीर ती विचार केले की मेगीर चल जावन म्हाका कितले काळजी नाशिल्ले की मेगीर चल्ले ताची बंद जावचे चान्स आसा. हांगा महाराज लेक्चर दिताना महाराजान मनात थॉट कसं चलता की हीट जो बर्न जो जावचे ना. So this is the care aspect and the love aspect of Maharaj. Kashi Maharaj he's not an initiated devotee or senior devotee or most prominent devotee. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram. Prabhuji connection ಗೆಲ್ಲಲ್ಲ sir. ಪ್ರಭುಜಿನ ಜಾನ್ ಜಾವತ್ತಾಯ ನಾವ डिस्ग्रेस विश्वंभर प्रभुजी को रिक्वेस्ट करता है सर कि ऑफरिंग दीजिए का. प्रभुजी तुम्हें रेडी है सच में? विश्वंभर प्रभुजी जवाहर ग्रेस प्रजगोपी माता जी. Yes, Prabhuji. Hare Krishna. प्रभुजी तुमगेल वॉइस आहे का ना? नाही नाही, हा प्रेस म्हणता येईल. ऐकत प्रभुजी मिळेल वॉइस? आता ऐकत प्रभुजी क्लिअर असेल. वॉइस क्लिअर असेल. और श्री गुरु एंड श्री गंगा. महाराजाला सुमार टू क्वालिटीज असाच्या त्या टू लिस्ट करून सांगता सा आपल्याला माहिती काहीतरी फॉर माय प्युरिफिकेशन. तो महाराज म्हणतात की तांगेल उदाहरण थ्रू टीचिंग करता. तर तांणी शब्दाच पहिला तांगेल उदाहरण स्वतः पर्सनालिटीशी पळून लोक भक्ती देतात. अनंतराव तुम्ही उलयताले? अरे बोल अनंतराव प्रभू प्रभुजी तांगेल कनेक्शन आणि काही स्टेबल जाय. ओके ओके. तर हाव कंटिन्यू कर प्रभुजी. येस प्रभुजी.
महाराजाला हरे एकदम कृष्णा. सॉरी, somehow connection गेले. Just yes. प्रभुजी you speak, प्रभुजी speak, continue. आता ऐकू येतं स्वयं? वॉइस ऐकत yes, आस प्रभुजी, वॉइस ऐकत आस. मुरलीधर प्रभू तुमगेल वॉइस ऐकत आस प्रभुजी. गेल्ले तांगेल कनेक्शन अपास. Okay, प्रभुजी. So I'll continue. येस प्रभुजी प्लीज. सर महाराजाले प्रचार तांगेल स्वतः उदाहरण थ्रू जाता मोर देन इज वर्ड्स. आणि शब्दाचे प्रचार करताच पण तांगेल उदाहरण थ्रू आणि लोक प्रचार करताच तांक पळूनच लोक भक्तीत आकर्षित जाताच. तांक पळयन म्हळ्यार तांगेले देर इज नो डिफरन्स. तांगेले विचार करचे आणि तांगेले उलूचे आणि तांणी ऍक्शनात ऍक्टिव्हिटी मीन्स ऍक्टिव्हिटी भितर हाडचे ऍक्शन हाडचे न्हय. देर इज नो डिफरन्स बिटवीन तिनात काय डिफरन्स नाची अशी महाराज आसाचे. आणि अशें म्हणलें की महाराज प्रभुपाद टिचिंग्स तांणी शिक्षा दिल्या आमकां परफेक्टली फॉलो करता तांणी तांगेल शिक्षण तांणी शिकता दिलें आमकां. आणि खंयची बी वस्तून कॉम्प्रोमायज करनाचे. तांणी कल बी शिकयल्या तांची खंयची प्रिंसिपल कॉम्प्रोमायज करनात तांणी. एक्झॅक्टली तांगेले फूट स्टेप्स तांणी मार्ग दाखयल्या तशी ताजे वयर चलता आसाचे. आणि ताजे खातीर प्रभुपाद म्हणकीचे तांची कंपॅशन एक दयाभाव आसा टू जीवात्मा प्रती जीव प्रती. हेजे म्हणटाचे प्रभुपाद हांगच्यान US गेलो वृंदावनात आरामशीर आशिल्ले पण ते कंपॅशन आशिल्ले दयाभाव आशिल्ले की ने टू जीव एक्चुअली दे आर सफरिंग. आणि तांगे ते कळत कर काय तांकां कृष्ण दिवका म्हणून तशी महाराज मूड आसा प्रभुपाद म्हणकीचे. आणि म्हणटात की महाराज ही लव्ह टू स्पीक ऑफ कृष्णा. तांकां कृष्णा बद्दल उलयचे इतली आवडटा. ऑल्सो लव्स टू गिव कृष्णा टू अदर्स. म्हटलो कृष्ण दिवच्याक सुमार आवडटा. कसल्याक तांगे कडेन स्वता कृष्ण आसा. तांणी कृष्ण भावना भावीत आसाच्या पूर्ण तरेन आणि ताजे खातीर पूर्ण कन्विन्स आसाच म्हणून तांणी कृष्ण वटलो दिवच्या खातीर एकदम सिंपल जाता नॅचरल आसा तांगे कडेन. इट्स व्हेरी नॅचरल. आणि अशें म्हणटात की महाराज एक अशी एक्झाम्पल आसा एक एक्झाम्पल आसा की एक व्यक्ती आशिल्लो एक सत्संगात आयिल्लो. तागेले मीन्स एक्चुअली समहाव ताका अशी महाराजाल कल उलयलें ते आवडला ताका. आणि महाराज काय की अशी तागेल कार्या भितर कार्य करना तांगेले हृदय जिंकून घेतले. तसं जालें की एक प्रोग्राम आशिल्ले तातूंत टुमारो टू वेल विशर्स आणि पुरा डॉनर्स आयिल्ले पुरा कोण डोनेशन दिले प्रोजेक्टाक तांकां पुरो आपिल्ले एक तांकां फेलिसिटेट करचे खातीर. तर महाराजान एक भजन म्हणलें भक्तिविनोद ठाकूर भजन. आणि ते भजन म्हणल्या नंतर ताचे बद्दल सांगले की हे भजन कसलो म्हणून. आणि सांगले की पुरो अशी लेक्चर भितर सांगता आशिल्ले की हे जगा भितर लोक अशी पैशा फाटल्यान धांवताच म्हणून तांकां पैसे जावपा उरता. आणि पैसे गेल्या तांकां लायक एकदम दे वॉन्ट टू एन्जॉय. तांकां आनंद घेवचेच पुरा हे एक गाडवा म्हणकी काम करताच म्हणून. हे म्हणलें की एक व्यक्ती आशिल्लो ताका अशी आवडलो ताका आवडला ताणें महाराज अशी म्हणलें म्हणून. महाराजान अशी म्हणलें म्हणून ताका आवडला. आणि एकदम अशी वायट दिसली ताका. तो स्वता थंयच्यान भायर गेलो सरलो तो. आणि ते बाकी ऑर्गनायझर्स आशिल्ले तांकां कळ्ळें की अशी ताका वायट दिसलें म्हणून कळ्ळें म्हणून. आणि महाराजाक सांगलें की हांव डिवोटी अशी जालें म्हणून. महाराज लोकांक सांगलें की म्हाका दिसलें कळ्ळें म्हगे लेक्चर वटलोक आवडटा म्हणून. कळ्ळें म्हाका नाशिल्लें हाका अशी जातलें म्हणून. पण एनिवे हांव ताका उलयता म्हणून ताका फोन करून उलयलो प्लीज फॉरगिव मी म्हणून. हांवें सांगलें मेगेल शब्द नाहीये हे भक्तिविनोद ठाकूराल शब्द आहे म्हणून. आणि ताणें कसं म्हणलें त्याची तुका सांगलें म्हणून. पण एनिवे प्लीज आय बेग फॉरगिवनेस फ्रॉम यू माफी मागली ताणें. आणि ते फोनार पुरो उलयलें जालें. आणि ताका ते व्यक्ती कितली ताका हृदयात ताका धक्के जाले की महाराजान अशी फॉरगिव एक माफी मागली म्हणून. ताका महाराजा मेळचे आशिल्ले. तर नेक्स्ट टायम एक्चुअली महाराज मेळच्या खातीर आयलो म्हणटा सांगलें की महाराज नाची म्हणून फाल्यां यो म्हणून.
नेक्स्ट डे मंदिरात चमकी तरी उरतल ना त्या टाइम मेळचे जातले म्हणून आणि त्या टाइम ऍक्च्युली ही वेंट अँड मेट महाराज वचून मेळ्ळे तांणी आणि महाराजान सांगले की ने प्लीज ऍक्च्युली तांणी सांगले की ने म्हाका माफी मागचेस म्हणून अशें करचें नाशिल्लें म्हणून महाराज सांगले की ने यू चॅन्ट 1 राउंड ऑफ हरे कृष्ण महामंत्र ही सेड आय विल डू दिस म्हणून हांव सांगले हांव करता म्हणून सद्दां करता आशिल्लो तो आतां महाराजाला ऍक्च्युली एसोसिएशन हा जेन्ना slowly he came to 16 माळ करता लागलो तो नाव इज चॅन्टिंग 16 राउंड्स डेली सो दिस ट्रान्सफॉर्मेशन हे जाले एक व्यक्ती बरोबर कशी महाराजाला संघा भितर त्या व्यक्तीला ट्रान्सफॉर्मेशन जालें म्हणून आणि म्हणतात की सेकंड पॉइंट महाराज खंयची बी परिस्थिती भितर ही तांणी एकदम नम्र उरताचे अशी म्हणतात की आम्ही बी नम्र अशी उरताचे पण खंयची आमी काम करताचे खंयची सेवा करताचे खंयची होड अशी खंयचे प्रोजेक्ट आमी काम करताचे आमकां दिसता आमी कितली होड आसा म्हणून कितली क्वॉलिफिकेशन आसा म्हाका एक मनात एक आमकां भावना येता म्हणून पण महाराज म्हणटात की खंयची बी टायमार खंयची बी क्षणा भितर न्हय ही इज ऑलवेज हंबल मिन्स केन्ना बी नम्र उरताचे आणि दरवेळी तांकां अशी फिलिंग उरता की न्हय गुरु महाराज हांव सर्वंट म्हणून हांव एक दास म्हणून आनी मेगेल काही वळख ना म्हणून आनी ह्युमिलिटी पर्सनिफायड तशेंच उदाहरण आसा की हॉस्पिटल भितर एक महाराजाक एक व्यक्तीन पळयले आनी ताणें सांगलें की न्हय महाराजाक पळोवन तो भक्त न्हय तो पण महाराजाक पळोवन ताका दिसलें की कितली हंबल आसा कितली नम्र आसा म्हणून ताका पळोवन दिसलें महाराजाक काय उलयला तालगणी आणि काही बी काही आदान प्रदान जालें ना पण ते अशें पळोवन कळलें की न्हय महाराज कितली नम्र आसा म्हणून तशें महाराजाची पर्सनॅलिटी आणि म्हणतात की महाराजाल एक गुण आसा उत्तम अधिकारी मिन्स सगळ्यात उंच टायपाचे भक्त वैष्णव आसाचे तशें म्हणटात की न्हय वटलो भितर न्हय फक्त न्हय बरें पळयताचे तांकां अशी वायट पळोवची जायना केन्ना बी कोण अशी भक्त तांकां मेळचे आयला खूब बद्दल हे भक्ता भितर कितली फॉल्स आसाचे कितली चूक आसाचे कितली अपराध करता उरतलो तो पण ते इग्नोर करना फक्त न्हय महाराज ताका न्हय बरें पळयता आणि ते भक्ताक एनकरेज करता की न्हय तूं प्रोत्साहन करता आणि मुखार आनी बरेंकन भक्ती कर म्हणून अशी आणि एकदम पर्सनल उरताचे तांगेले आदान प्रदान भितर कोणी भक्ता बरोबर आणि महाराज म्हणटाचे ही प्रिचेस बाय हिज एक्शन्स म्हळ्यार तांगेल एक्शन्सा भितर तांणी प्रीच करताचे म्हणटात की लोक सुमार उठून लोक होडोड लेक्चर दिताचे पण तांकां आदान प्रदान समोर ना तांगेले तर तसं लोक लायक न्हय तांकां अशी आकर्षण जायनाचे कृष्ण मानव तांकां अशें पळोवना कळ्ळें तशें म्हणटात की न्हय कोणी कोणी 700 भगवद्गीतेचे वर्स श्लोक बी म्हणच्या पुरो की म्हाका 700 श्लोक येताचे म्हणून पण ताची मिनींग बी म्हणच्या पुरो म्हाका ताची मिनींग बी कोता हाव टू बरें बरें कोणी कोणी बरें बरें भजन बी करच्या पुरो हॅव टू टर्न बी तशी लोकांक न्हय अशी थोडे इफेक्ट जाताले की इतली केली बरें म्हणटा श्लोक आनी लेक्चर केली बरें येता पण ताचेर तांगेलें ट्रान्सफॉर्मेशन तांगेलें हृदयाचें चेंज जावचें तांगेलें हृदयाचेर तांगेलें बदल जावचें ना हॅव टू करना कसलें तांगेलें उदाहरण तांगेलें नाचचें म्हणून समज अशी फक्त अशी व्हडो लेक्चर दिवन अशी कर न्हय तशी फक्त आदान प्रदान समना जाल्यार ते केन्ना लोकांक न्हय ट्रान्सफॉर्म करना ते हृदय बदलना केन्ना बी पण महाराजाला एक एक्झाम्पल आसा तांणी कसं म्हणटात न्हय जशें म्हणटात देर इज नो डिफरन्स इन थॉट्स स्पीच अँड एक्शन्स महाराज कसो विचार करतात ते स्पीचात हाडटाचे आनी एक्शन्सात बी हाडटाचे तांणी कसं म्हणटात तांणी एक्चुअली ते करताचे दॅट इज दी क्वॉलिटी ऑफ महाराज आणि म्हणटात की महाराजाक ना एक हृदयाचे भाषा एक्चुअली गुत उरता कळ्ळें जशें म्हणटात की महाराज इंग्लीश गुत आसा तांकां दुसरी खंयची हिंदी भाशा खंयची भाशा गुता तांकां पण कोणाक व्यक्ती मेळटात न्हय तांकां आदान प्रदान करचें जाता तांकां की ते व्यक्तीशी खूब ब्रजवासीक उरतात वृंदावनांत तांकां कितली बरें रिलेशन आसा ब्रजवासी बरोबर खंयची ब्रजवासीक तांकां इंग्लीश गुता तांकां पण तांणी कनेक्शन करचें जाता महाराजा बरोबर कसल्या खातीर तांगेलें प्रेम आसा की तांगेलें एक प्रेम भाव आसा एक वैष्णव म्हणून तांकां तांणी कर म्हणल्यार ते कळटा महाराजाक आनी महाराजाक महाराज बी तांकां बी कळटा कसो म्हणून ते म्हणटात की हृदया भितर तांगेलें कृष्ण प्रेम आसा ताचे तुका खंयची बी लँग्वेज तांकां बॅरियर जायना म्हणून शी देर इज लँग्वेज नॉट अ बॅरियर टू महाराज फॉर कम्युनिकेशन आनी म्हणटात की महाराज इज विजनरी महाराज तांकां मुखार जे पळोवचें जाता जशें म्हळ्यार की विश्वरूप प्रभू भक्तान हॉस्पिटल ते चालू जावचे बेला सांगता येयलें की
हांग पुरा इतली डॉक्टर्स आसात आमगेले सो क्वॉलिफायड न्हू तांकां अशी आनी इंडिव्हिज्युअली क्लिनीक खोल तांणी कितले वटून एस्टेब्लिश करचे जातले पयशे बी कमोवचे नांव कमोवचे व्होड जावचे सक्सेसफुल जावचे जाता आशिल्ले म्हणून पण महाराजान सांगले कसले की तुम्ही लोक एस्टेब्लिश जाले इंडिव्हिज्युअली तुमकां इंडिव्हिज्युअल सक्सेस मेळटले पण तुम्ही लोक बरोबर आयल्यार तुमकां इतिहास तुम्ही रचयात म्हणून यू कॅन क्रिएट हिस्ट्री आणि तशी पळयतात की डॉक्टर्स बरोबर येवन भक्तन हॉस्पिटल सेवा करतात काम करतात भक्त हॉस्पिटल आज टाइम इतली व्हड नाव आसा पुरो मुंबयत लोक खंयच्यान येतात भक्तन हॉस्पिटल एडमिट जावच्या खातीर तांकां ट्रिटमेंटा खातीर तर ते खंयच्यान महाराजान इन्स्पायर केलें म्हणून महाराज प्रोत्साहन दिलें म्हणून हे डॉक्टर्सान पुरा तांगेले ते स्वताल एक वेगळी अशी एस्टॅब्लिशमेंट करचे बदला तांणी हॉस्पिटल येवन तांणी सेवा करना एक संगाती मेळ काम करतात तांणी आणि हे कसले हायर कॉज दीस हायर एक्चुअली पर्पज हायर पर्पज खातीर तांणी करताचे and they are remain very happy and successful and last 1 or 2 points and Sankat ki ne always eager to serve the brajwasi kenna bhi actually utsuk urtache tangal seva karche atri ek brajwasi ek time mandirat aili rapcha gatri Maharaj Maharaj इतली आनंद झाला तक मेळला तक एक रूम बी दिले rapcha gatri कडे ते रूमाक वेस्टर्न टॉयलेट आशिल्ले तर महाराज ऍक्च्युअली लक्षात आले की ने रात्री 1 घंटा उठून ऍक्च्युअली ने ते सर्वंटाक विचारले की तू कोणाक ते त्यागेल सेवकाचे सांगितले ताका आपण सांगले की त्यागेल रूमात वेस्टर्न टॉयलेट आस म्हणून ते पळय तक ते इंडियन टॉयलेट ना जर तक समज जावतो मॉर्निंग प्रोग्राम सकाळी मी मंगळारती येवचे जातात म्हणून पण तक ने अरेंज कान दी आत उठिल्या तका डिस्टर्ब जातलो म्हणून सकाळी उठून तका ताणी उठल्यानंतर ने अरेंज कान दी इंडियन टॉयलेट खातीर सो दॅट कम्फर्टेबल जातलो म्हणून इतली उरता काळजी घेवचे स्वभाव आसा महाराजाले आणि अशें म्हणटात की ने महाराज मायापुरात अशें म्हणटा येयले की 4-4, 5-5, 6 तास उलिताचे लेक्चर जाते मायापूर यात्रात तर महाराज एकल्यान विचारले की महाराज तू इतली तास कशी उलितात तुम्ही अशें म्हणून सांगले विचारले त्याने महाराजांनी सांगले की ने टू गिव लेक्चर इज माय सेन्स ग्रेटिफिकेशन महाराजच्या उलिचक ने आणि देवा ऍक्च्युअली लीला अशी उलिचक खातीर लोकांक प्रचार करच्या कृष्णावर इतली आवड तांकां म्हणजे हे मागीर इंद्रूच म्हाका आवडटा म्हणून कळ्ळें अँड मीन्स very very blissful that if we any one of these Vaishnavas if we had such qualities how much we can go ahead and this matter keep preaching by doctors at hospital doctors आताचे ते कोण बी ऍडमिट जाताचे हॉस्पिटल भितर म्हणटात की ते कितली भक्त जाताचे तांगेल आदान प्रदान तांकां प्रचार करना तांगेल डिलिंग्स भितरच भक्त म्हणटात की ने एवरी इयर दर प्रति वर्ष 365 people become devotees in hospital अशी म्हणले दॅट मीन्स ऍक्च्युअली प्रति दिवस एक व्यक्तीने भक्त जाता हॉस्पिटल भितर हे एकदम व्हड अचिव्हमेंट मातशें म्हणटाचे आणि लास्ट म्हणल्यार की ने महाराज ऍक्च्युअली आमकां शिकयता की हाऊ टू सर्व कृष्णा सेल्फलेसली एंड देन महाराज सांगले की ने केन्ना ने भक्तांनी पॉलिटिक्सा भितर एंटर करचे ना सांगले की ने आमकां पॉलिटिक्स आमगेल काम न्हय ते म्हणून कळ्ळें सो वी डोंट हॅव एनी डिझायर फॉर नेम नांव आनी प्रसिद्ध जावचे आमगेले ते उद्देश न्हय पॉवर एंड पोजिशन आमकां नाका म्हणून आमगेले फक्त इच्छा उरता की कृष्ण मना सिन्सियरली प्रॅक्टीस करचे अँड सर्व सेल्फलेसली सो हे महाराज अशी मूड म्हणटाचे अँड तांणी म्हणटात की ने वी शूड ट्राय टू इम्बायब दीस मूड तांगेले मूड एक्चुअली अंडरस्टँड करना घेतल्यार then Maharaj will very pleased and ultimately we can also please Radha Gopinath. Hare Krishna. हरे कृष्णा थँक्यू व्हेरी मच प्रभूजी तुमका मस्त धन्यवाद अनंतराव प्रभूजी तुम्ही कंटिन्यू करताच की हरे कृष्णा हरे कृष्णा सॉरी आमगेले कनेक्शन जाले तर हांव महाराज केरा विषय म्हणटा आशिल्लो आता महाराजाले दुसरे एस्पेक्ट आसा मर्सी कंपॅशना विशीं उलयता आशिल्लो एक पण तो राधानाथ महाराजाच्या चौपाटीन तो रूम आसा त्या रुमान तो रॅट आशिल्ले रॅट तर महाराजान तांगे सर्वंटा सांगले की ते रॅट जे आसा डिस्टर्ब जाता आसा
तर महाराजांनी त्या डिवोटीक सांगले की मेक शुअर यू डोंट हर्ट द रॅट. त्या रॅटाका मार नका. तर त्या डिवोटीनं एकदम लाईक करून त्या रॅटाका त्या केजा घालल्या आणि मला त्या घेऊन वतशिलो. जे घेऊन वतशिलो ते रॅटाका राधानाथ महाराज म्हणाली ती त्यांनी सर्वांना मेक शुअर यू गिव्ह सम प्रसाद. तर तो सर्वांना मागशी गेलो सर्व प्रसाद दिवच्याक आणि मेरे महाराजांनी सांगितले की तर लाईक कोण एक सेफ जागेवर सोडी. तर आम्ही मस्ती पण रॅट असतो जो कॉक्रोच असतो जो आहे त्यांचे इन्सेक्ट असतात ती आम्ही एकदम इनसेन्सिटिव्ह असतात ती तशीची आमगे गोर्धन इको विलेज टू डॉंकीज असतात ती. तर राधानाथ महाराजांना आमकां सांगलेले आम्ही इको विलेज टू डॉंकी हाडका. तर आम्ही सगळं आमकां दिसतशी डॉंकी कसं करता. राधानाथ महाराजांनी सांगले की डॉंकीज दे आर व्हेरी मच अब्युज्ड. मस्तीत राहायला लाईक कोण केल्याली इट विल बी अ ग्रेट प्रीचिंग ऑल ओव्हर वर्ल्ड लोक येताली ती आणि तांकां दिसताले की आम्ही एक व्हड साठी कार्य करत असती आणि दिस इज एनिमल प्रोटेक्शन. तशीचे आम्ही महाराजांनी सांगले म्हणून हाडले ते हाडले मागीर 1 महिन्यान तू एक वर्ल्ड फेमस पर्सनॅलिटी तागेलें नाव गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्डान तू नाव आसा. ताणें ऑल ओव्हर वर्ल्डान तू ट्रॅव्हल केला ओनली ऑन सायकलिंग आणि बोट पेडलिंग. तर इतलो फेमस व्यक्ती हांगा आयलेलो ताका आमी निमगे तुका आमी इको विलेजा विशीं कसं इतलें इन्स्पायरिंग दिसलें. तर तो मनीस म्हणालो की एक वस्तू म्हाका इन्स्पायरिंग दिसलें. ऑफकोर्स ही वॉज नॉट अ डिवोटी. आनी ताणें म्हणलें की तुमगेर हांगा फर्स्ट वर्ल्डान तूं फर्स्ट एक जागेर तसो खंय डॉंकीसाक तुमी इतली केअर करता ती आनी ताका तुमी एब्यूज करना ती. तर राधानाथ महाराजांचे जे वर्ड आशिल्ले ते आमकां रिमाइंड जाले आणि महाराज जशी विजनरी असतात तशी आमकां हे जाले. तशीची राधानाथ महाराजांनी हे एस्पेक्ट ऑफ केअरिंग फॉर अ डॉंकी. राधानाथ महाराज एक पण लेक्चरां म्हणटा तांणी उडपीन तू ट्रीटमेंटाक गेल्ली ती मँगलोरान तेन्ना थंय एक सान सुण्याचें पिल्ल तो एक कारा तगू येवन तांणी मेल्ली ती. तर तेन्ना तिचे पिल्लाल आम्म आशिल्ले त्या सुण्यार आम्म मेली द शी डॉग तिका मस्ती दुःख जाता आशिल्लें. तर राधानाथ महाराज जेन्ना तांणी जपा वोकाक तांणी गेलेली ती तांणी पळयलें तांकां कितलें कंपॅशन फील जालें. तांणी ते सुण्या खातीर प्रे केलें जप केलें आनी ताका तागे खातीर मेली ही लिटरली प्रेड फॉर हिम. तर जे डिवोटी महाराजान वटू आशिल्ली ती तांणी म्हणलें की दिस इज रियल कंपॅशन. मस्ती पण आमी फॅमिली मेंबर्स वटू रूड असता ती आमी फ्रेंड्स वटू रूड असता ती जो इस्कॉन डिवोटीज वटू रूड असता ती. बट एनिमल वयर इतलें प्रेम जागृत जावचें आनी कंपॅशन जावचें हे एक प्युअर डिवोटी लक्षण. तशीची अशी मस्ती सगळे एक्झाम्पल आसा ती थंय महाराज तांगेले जे कंपॅशनेट नेचर आसा ते दाखयता ती. म्हणून आज आमी 2 पॉयंटावर डिस्कस केले. एक आशिल्ली डिवोटी केअर आणि दुसरं आशिल्ली कृपा. तर मुगेली एक देवा लागीं आनी महाराजाले प्रार्थना आसा की महाराजाली कृपा आनी महाराजाली केअर आमगेले वयर सगळ्यां वयर आसो आनी तांगेले कृपा सगळ्यां वयर आसो आनी कृष्ण भावनामृता वयरी आमी हे प्रोजेक्टान दासानुदास भावान तो सेव करूं. थँक यू व्हेरी मच ऑल. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा प्रभुजी. मस्त मस्त धन्यवाद तुमका की कनेक्शन या जाव नाही तुमगे थंय प्रोग्राम असू नाही तुम्ही आज येवन गुरु महाराजार विषय सांगिल आसा लायक पॉइंट्स डिवोटी केअर आणि एस्पेशली द डॉंकी फास्ट टाइम. थँक्यू. थँक्यू. ब्रजगोपी माताजी तुम्ही रेडी आसाच वा? Yes, Prabhuji. ओके माताजी. हरे कृष्णा. ओव्हर टू यू. धन्यवाद प्रभुजी. हे सगळे भगवत पुराण टीम मुरलीधर मस्त धन्यवाद. आयचे तसं एक भाग्य दिवस आमगेले की महाराज आले एक अपियरन्स डे ते दिवस एक महाराज आले एक थोडे प्रमाणारी एक कसले ग्लोरिफिकेशन करतितले म्हाका अवकाश दिले का. म्हाका एक्चुअली हे क्वालिफिकेशन ना महाराजाली इतली सकड क्वालिटीज आसा ती ताका मेगेले शब्द मेगेले बुद्धी आनी मेगेले नॉलेज मस्त कमी पडता आसा. तरी मेगेले 4 शब्द सांगून हांव एक ग्रॅटिट्यूड महाराजाक एक्सप्रेस करचा प्रयत्न करता.
की महाराजाला कितली सकड क्वालिटीज आसा ती हाचे वट्ट लोकांना आता ऋषभानु प्रभू अनंतराघव प्रभू विश्वंभर प्रभू आणि सकड उरलेले महाराजाले ह्युमिलिटी बद्दल कंपॅशन बद्दल मेन फोकस महाराजाले अंतू होता एक ह्युमिलिटी हे एक ह्युमिलिटी म्हणले एक नम्र भाव म्हणले महाराजाले एक आभूषण एक रत्न म्हण येतं तांगेले एक जीवनांतू की ते एक शायनिंग एक्झाम्पल महाराज ह्युमिलिटी का की फक्त एक मनशाक एक कंपॅशन आणि ह्युमिलिटी अशी महाराज हंबल उरता ती अशी नाही प्रत्येक जीवा प्रती बी महाराज इतलं नम्र भाव जाऊन आणि एक कंपॅशनेट भाव जाऊन त्यांनी तांगेल उरता की आम्ही जर्नी होमांतो आम्ही पळव येतं कितलं सकड स्टोरीज आसा ती तांगेले नरेशन्स तो आम्ही पळव येतं की तांगेल ह्युमिलिटी कंपॅशन केअर कितलं आसा प्रति एकल्याल प्रती म्हणून एस्पेशली आमगेले मंदिरांत बी आता अनंतराघव प्रभू त्यांनी केअरा बद्दल त्यांनी डिस्कस केले आमगे मंदिरांत जाल्यार प्रति एकलेक त्यांनी कशी केअर घेतले आमगेले टेम्पल पहिले सान आशिल्ले मस्त लोक येता ती बसच्या जाग आसना म्हणटानी टेम्पल एक्सपॅन्ड केले नंतर लोकांक वतान तुलेन धगांत येता ती तांकां एक थंड एसी जाय बसशाक केन्ना सांजचेडू उरता ती एल्डरली लोक उरता ती तांकां कम्फर्टेबल जावन लेक्चर आयकोका म्हणगेन आनी एसी हे केले मंदिर बसयले मंदिरांत तदनंतर कोणा ट्रान्सलेशन आयकुचे आसा तांकां एक विंगड जाग जाय म्हणून तांकां एक विंगड जाग करून दिली सांजचेडू कोण आसा ती तांकां तांणी गलाट करता ती आनी तांकां एक विंगड स्पेस करून दिवका मदर्स केन्ना तांणी एंग्जायटीन उरता ती की लेक्चर डिस्टर्ब जाता म्हणून तांकां एक स्क्रीन घालून एक विंगड रूम करून दिले अशें करून मंदिरांत प्रत्येक व्यवस्था डिवोटी केर कन्सर्न जावन उरता आशिल्ले महाराजाले आनी तितले न्ही आज वरेन कोण बी येता ती मंदिराक तांणी मॉर्निंग प्रोग्राम अटेंड करता ती इवनिंग कसले आरती अटेंड करता ती कसले तांणी डिवोटीस उरो नॉन डिवोटीस उरो कोण बी उरो तांणी मंदिरां येता ती तांकां एक प्रसाद मेळका तांकां एक हे जावचें ना हांगा आयले नंतर ह्यो प्रसाद मेळत की ना की कोणे तांणी ऑफिसाच्यान डायरेक्टली येता ती कसले एक इम्पॉर्टंट सेवक येता ती तांकां एक गरम प्रसाद मेळका म्हणून अशी कसले एक फीस नवे कसले एक हे ना अशी एक फ्री प्रसाद डिस्ट्रीब्युशन तांणी मंदिरांत सुरू केल्लो आसा त्यानंतर मिड डे मील बी तशीच एक गरीब चेडवांक तांकां एज्युकेशन घेतना तांकां एक पयली पोट्टाक एक आहार जाय म्हणून तर मिड डे मिलाचे व्हड प्रमाणार हे अन्नामृत म्हणून चलता आसा सेकंड महाराजल क्वालिटीज म्हळ्यार आता पॉइंट्स हांव रिपीट करता आसा पण तातूं थोडे डिटेल्स थोडे विंगड सांगता आसा ग्रेट विजनरी प्रभुजीन सांगले ग्रेट विजनरी म्हणून अशें एक एक्झाम्पल कितलो टू मुंबईन तो आमकां पळोवचें मेळटा की भक्तिवेदांता हॉस्पिटलांत तो फक्त फिजिकल हेल्थ न्ही तांगेले स्पिरिच्युअल हेल्थ बी केअर घेता ती तांणी कोण पेशंट्स आसता तांकां पेन आसता अनकम्फर्ट्स आसता ती तांगेले रिलेटिव्स येवन परत परत तांकां तांगेले डिजीजा बद्दल तांगेले पेना बद्दल तेच डिस्कस करून आनी इतलें तांकां दुख्ख जाता म्हणून तांणी एक स्पिरिच्युअल केअर एक सुरू केले की तांकां असलांतू माती घालची की ना तांकां एक स्पिरिच्युअल नॉलेज त्या टायमार दिवका आनी मेन म्हळ्यार मायंड डायवर्ट तांकां करका फक्त ते दुख्खांतू ते पेनांतू तांणी उरचें ना आनी ते सेम टायम तांकां एक स्पिरिच्युअल एक हे केअर मेळका म्हणून स्पिरिच्युअल केअर हे सुरू केले त्यानंतर गोपाल्स गार्डन स्कूल सांजचेडू तांणी तांकां सान आसतना न्हू तांकां एक स्पिरिच्युअल ट्रेनिंग तांकां मेळका ते एज्युकेशन संगतीक तांकां स्पिरिच्युअल ट्रेनिंग मेळका पण हे एक कॉम्बिनेशन गोपाल्स गार्डन हायस्कुलात सुरू केले त्यानंतर तांगेले मेन प्रोजेक्ट म्हळ्यार आमकां कुठलो पळोवंक आसा जीव आज पळोव येता कितलो व्हड प्रमाणार एक व्हड प्रोजेक्ट जाले कोणे अशी एक कल्पन बी केले नाशिल्ले की कोणाक स्पिरिच्युअलिटी एक बद्दल कसले गोत नाशिल्ले लोकांक बी तांकां एक वृंदावन म्हळ्यार कसले ताजी इम्पॉर्टन्स कसले ताजी एक चंदाय कसले
ताजे एक लिहिली कसले वृंदावनांत विंगड स्थान कसले म्हणून प्रति एक लोक इतलं व्हड सिटीन तू मुंबईन तू केन्ना इमॅजिन केलें नाशिल्लें असले एक स्पिरिच्युअल रेसॉर्ट उरतले आणि लोक इतले ताजे रॅलिश करतले म्हणून आता दिवसाक 3 ते 4 हजार लोक थंय येतात ती दर्शन घेतात ती कोण स्पिरिच्युअली इंटरेस्ट ना आशिल्ले लोक वरे थंय येवन एक स्पिरिच्युअलिटीन तू थोडे तरी तांकां एक टेस्ट येता थंय पीस डिवोशनल एटमॉस्फियर फन मेळटा आणि हेल्था बद्दल नेचर हे वट्टू हाचे कॉम्बिनेशन करून वट्टू टायपा लोकांक हे एक हाजे एक हे मेळका लाभ मेळका म्हणून ताणें एक हे क्रिएट केल्लें आसा नंतर क्रिएटिंग सो मेनी स्पिरिच्युअल लिडर्स महाराजांनी अशें एक एक्सपर्ट लीडर एक साईना आणि स्वतः फक्त लीडर जावन उरना ती तांणी तांगेल सकल बी कितलो टू लिडर्साक तान क्रिएट करता ती तांगेल नंतर हे मुखारसून व्हरचे खातीर तशी महाराज तांणी कितलो टू स्पिरिच्युअल लिडर्साक जेम पळयता ती गौर गोपाल प्रभू राधेश्याम प्रभू गौरांग प्रभू आणि सकड कितलो टू व्हड कॉर्पोरेट लेवलार तांणी रिचींग करता ती विंगड ऑर्गनायझेशन स्पिरिच्युअल ऑर्गनायझेशन सांगती एक हार्मनी दवरनु तांगेल सांगती एक रिलेशन दवरनु एक विंगड टायपाचे तांणी प्रिचिंग करता ते नंतर एक लास्ट क्वालिटी तांगा आणि मोस्ट इम्पॉर्टंट तांगेले क्वालिटी म्हळ्यार सिम्प्लिसिटी आणि सिंपल आसा ती आणि ही इज व्हेरी व्हेरी पर्सनल तांगेले प्रत्येक भक्ता बी तांणी इतलं पर्सनली डील करता ती मेगेले एक छान एक्झाम्पल हांव दिता की हांव केन्ना नवीन कृष्ण भावनांत आयली तेन्ना म्हाका हांगचे भास इतलें कळनाशिल्लें कर्नाटकांत हांव व्हड जाल्ली म्हगेलें एज्युकेशन मरे कन्नडान जाल्लें कोंकणी म्हगेलें मदर टंग आशिल्लें कन्नड आनी कोंकणी सोडून म्हाका कसले लँग्वेज येनाशिल्लें केन्ना हांव नवीन लग्न जाल्ली तेन्ना महाराज तेन्ना थोडे भक्त लोक आशिल्ले महाराज ओट्टो लोकांक पर्सनली मेळत आशिल्ले तेन्ना केन्ना हांव थर्सडेक हांव विशाखा माताजी हर ग्रेस विशाखा माताजी सांगते हांव कुकिंग सेवा वत आशिल्ले त्या टायम महाराज एक राउंड घेवच्या पुरा टेम्पलांत विंगड सेक्शनांत ऑफिसा वत आशिल्ले किचन डीटी किचना वत आशिल्ले डिवोटी किचना वत आशिल्ले त्या टायमार तांणी डिवोटी किचना बी येत आशिल्ले तेन्ना म्हगेले उलयत आशिल्ले एवरी टायम तांणी केन्ना म्हगेले उल्लो का तांणी विशाखा माताजीले सांगत आशिल्ले तेन्ना विशाखा माताजी हिंदीन ट्रान्सलेट करून ती म्हाका सांगत आशिल्ली केन हांव रिप्लाय करका तशीच हांव विशाखा माताजीक सांगत आशिल्ली हिंदीन ती ट्रान्सलेट करून इंग्लिशान महाराजा सांगत आशिल्ले अशी करून 2 महिना अशी चलत आशिल्ले तेन्ना एक पंता महाराजान म्हाका एक इन्स्ट्रक्शन दिले की हांगोटू इंग्लिशान लेक्चर्स जाता ती प्रवचन जाता ती तुवें इंग्लिश शिकल्यार तुका मस्त लाभ आसा हांगा मस्त प्रयोजन जाता तुगेले एक कृष्ण भावनेंत बी तुका मस्त मदत जाता तू इंग्लिश शिकका हे म्हगेले ऑर्डर आसा म्हण तांणी एक अशी स्ट्रिक्टली जावन म्हाका इन्स्ट्रक्शन दिले त्या टायमार म्हाका मस्त भंय दिसले की इंग्लिश म्हळ्यार लँग्वेज म्हळ्यार म्हाका मस्त भंय दिसता आशिल्लें हांव सान आसतना न्हू स्कुलान धर न्हू फक्त म्हाका पासिंग मार्क्स इंग्लिशान मेळत आशिल्ले इंग्लिश उडगास काडल्यारय म्हाका भंय दिसता आशिल्लें केन्ना हांव नवीन हांगा कृष्ण भावनांत आयिल्ली म्हटलो लोकांनी इंग्लिश उलोवच पळोवन हांव मस्त भिवून गेल्ली की हांव हांगा एडजस्ट जातलें की ना कृष्ण भावना म्हळ्यार कशी म्हाका हें जातलें हांगा लँग्वेज प्रॉब्लेम आसा म्हाका कितलो तो लोक हांगोटू एज्युकेटेड आसा ती आनी कितलो सिनियर आसा ती म्हाका हांगा कसलें कळना म्हण मस्त हांव कन्फ्युजनांत आशिल्ली जाल्यार तांणी हें एक इन्स्ट्रक्शन दिलें तर कशी ती इन्स्ट्रक्शन दिले उपाय ना म्हाका कशी पुणी करून शिकू का म्हणगेन कडेरी ಒಟ್ಟು माताजी सल्यांनी थोडे 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 करून इंग्लिश शिकच्या सुरू केले तदनंतर सुमार काळानंतर ऑलमोस्ट 8 वर्सांनंतर एक वेळ महाराज म्हाका मेळ्ळे ड्रामा फेस्टिवल आशिल्ले ड्रामा फेस्टिवलाच्यान भायर येता आसतना तेन्ना महाराज म्हाका मेळ्ळे तेन्ना महाराजान म्हाका आपयले लागीं आपयले आनी तांणी नेमगिले डिड यू लर्न इंग्लिश म्हणून आफ्टर 8 years हे इतलं सान एक इन्स्ट्रक्शन कोणा उडगा सुरतले हान ते म्हाका एक कळले म्हळ्यार स्पिरिच्युअल मास्टर एम्पावर करता प्रत्येकान तो एम्पावर करता एक सान लँग्वेज शिकच्यांत वरेन महाराजान म्हाका एम्पावर केले
म्हणून अशी एक म्हाका एक ग्रेटिट्यूड दिसता. जर तेन्ना महाराजान म्हाका स्ट्रिक्टली सांगनाशिल्लें रे आज वरेन हांव इंग्लीश शिकचें म्हाका जायनाशिल्लें, ते भयांतुल्यान म्हाका केन्ना भायर येनाशिल्लें. इतलें न्ही आनी 8 वर्सां नंतर बी तांकां उगडास आशिल्ली तांगेली इन्स्ट्रक्शनां. म्हळ्यार आमी कितले केअरफूल उरता आनी कितले हें उरता की महाराज इन्स्ट्रक्शन दितात वय आमी विसरून वचचे ना. महाराज केन्ना विसरना ती न्हू. तेच खातीर महाराज इज व्हेरी पर्टिक्युलर. म्हळ्यार इन्स्ट्रक्शन दिले नंतर फॉलो कर का म्हणून तें एक म्हाका मस्त एक हें आशिल्लें की आयच्या दिवसान तो की एक थँक्यू म्हणलें महाराजाक एक अगदी सान वर्ड की श्री गौर गोपाल प्रभू सांगता ती से थँक्यू मीन थँक्यू अँड लिव बाय थँक्यू म्हणून. तशीच म्हाका एक हें थँक्यू म्हणलें एक ग्रेटिट्यूड म्हणलें महाराजाले एक जीवनांत आय वॉन्ट टू लिव बाय दिस थँक्यू की एक सान प्रमाणात कसले एक महाराजाक एक हें तांणी स्टार्टिंग न्हू म्हाका इतले इन्स्पायर केला एनकरेज केला कृष्ण भावनांतू तांगेल खातीर एक कसले कर का तांगेल मिशनांत एक कसले एक सान एक म्हगेले एक कसं म्हणटा ती स्क्विरल कशी रामाक हाका ब्रिज बांदतना सान ते रेती काडून मदत करता आशिल्ले तशी एक सान कॉन्ट्रिब्युशन कर का म्हणली इच्छा आसा की आज हांव महाराजाले एक ब्लेसिंग्स हें करता निमगिता तांगेले की म्हाका एक एम्पावर कर कसले एक सान प्रमाणारी एक इनसिग्निफिकंट वे तांकां एक सेवा करचे खातीर. हरे कृष्ण. धन्यवाद. हरे कृष्ण माताजी. मस्त मस्त धन्यवाद. तुमका पर्सनल एक्सपिरियन्स मस्त इन्स्पायरिंग आशिल्लें की आफ्टर 8 years ते करसून व्हरून महाराजान सांगिल्ले विषय सांगिल्ले. हरे कृष्ण. इस ग्रेस श्रीधाम सका प्रभुजी तुम्ही रेडी आसात वा? अभय प्रभुजी. ओके ओवर टू यू प्रभुजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. पहिले तरी हांव मस्त कृतज्ञ आसा की म्हाका हांगा इन दिस वेरी ऑगस्ट असेंब्ली ऑफ डिवोटीज म्हाका हांगा उलोवच्याक एक अवसर दिला म्हणून. आणि माताजी कशी म्हणत आशिल्ली की तिका इंग्लिशांत उलोवच्याक भंय दिसतालें तशी म्हाका हांगा फॉर्मल सेटिंगान कोंकणी उलोवच्याक म्हाका भंय दिसता बिकॉज म्हाका कोंकणी तातूंत इंग्लिश हिंदी सगळे मिक्स आसता. सो पहिले हांव रिक्वेस्ट करता की हांव मस्त चूक करतलो हांव ताची म्हाका तुमी माफी दियात. तरी गुरुदेवा बद्दल उलोवच्याक म्हाका हें अवसर दिल्या हांव ताचे बद्दल मस्त कृतज्ञ आसा. तरी गुरुदेव तुम्ही एक म्हणजे भक्तिशील भक्ती गेल जो गुणाचे अति सुंदर एक महासागर तुमगेल जीवन अशी आसा. तरी तुमगेल भक्ती इतल वंडरफुल आसा इतल सुंदर आसा की त्याच्यानी तुम्ही तुमगेल जो शिष्य आसा ती आणि जगभरान तो जो लाखो लोक आसा ती जो तुमगेल संपर्कांत आयला ती तांगेल सगळ्यांगेल हृदय जो आसा तुम्ही जिंकल्या. यू हॅव वन देअर हार्ट्स. तुमगेल प्रेमान तुमगेल जो सगळ्यां बरोबर जो तुम्ही कशी इंटरॅक्ट करता ती तरी त्याच्यान तुमचा सगळ्यांगेल हृदय जिंकल्या. तरी यु नो तुमगेल इतले सगळे जो गुण आसा ती तातूंत एक गुण हांव आता ताचे बद्दल थोडेशें उलयतां. तरी एक म्हळ्यार आता कशी मस्त जाणे कोमटे सांगले महाराजांगेल क्वॉलिटीजा बद्दल. तरी हांव हे एकच गुण घेता आणि ताचे बद्दल थोडेशें सांगता दॅट महाराज तुम्ही ऍक्च्युली जो सगळे डिवोटीज आसा सांगा जो तुमगेल जो परस्पर संवाद आसा जो इंटरॅक्शन आसा हांव ताचे बद्दल उलयतां की ऍक्च्युली तुमगेल सांगा ती मिटींग घेवची म्हळ्यार इट इज नॉट सो इजी. ते मिटींग मेळचें कठीण आसता. इतली इजिली मिटींग मेळना. तरी आमकां अशें दिसता की अरे गुरुदेव इतली डिफिकल्ट मिटींग मेळचें आतां मिटींग मेळ्ळ्यार कोणे व्हड मनशाक कोणे मेळ्ळ्यार आमी ते मिटींग मेळ म्हणूच आमकां भंय दिसता एक तरी.
की वी आर सो अफ्रेड की आता मिटींग वचून आमी कल उलयतले, कल आमी कशी सेव करतले, कल आमी कल प्रश्न विचारतले, कल महाराज म्हणटले, म्हणजे इतले भिवन बसतात सगळे जण. बट हांव आता आमगेले हे नशीब बरें आसा, आमगेले क्वालिफिकेशन्स ना ती, पण आमगेले नशीब बरें आसा की आमकां मस्त पंत अशी महाराजान सांगाती एक परस्पर मीटिंग करूंक मेळ्ळ्या. यू नो वी हॅव बीन फॉर्च्युनेट माय फॅमिली. तरी हांव हें पळयलें की तुमगेल वेळ मेळची चिके कठीण आसूं फाव आसा जाल्यार केन्ना तूं आमकां मेळता न्हय खंयचेय डिवोटीज, फक्त आमकां न्हय खंयचेय डिवोटीजांक तूं मेळता न्हय, तूं टायम दिता न्हय, तावळी त्या टायमान तुमी इतलें लक्ष दिवन इतलें प्रेमान तुमी तें इंटरॅक्शन करता ती की जो कोणी डिवोटीज तुमकां मेळूं आयल्या ती दे आर कंप्लिटली बोल्ड ओवर. म्हणजे तांकां कल उलोवची म्हूण कळना, दे आर जस्ट ओवरवेल्म्ड बाय तुमगेल प्रेमान, तुमगेल कितले प्रितीन उलयता ती, कितले रिस्पेक्टफुली, इतले घोमटे करून उलयता ती की कोणेय ते इंटरॅक्शन ते जायना पळय ते जन्मभर तांकां ते उगडास वरता. यू नो इट्स सच अ इंटेन्स इंटरॅक्शन. म्हाका हें कोंकणींत आय एम नॉट एबल टू ब्रिंग इट आउट सो नायसली, बट इट्स अ व्हेरी इंटेन्स इंटरॅक्शन. म्हळ्यार आतां कोणें समजा यू नो आतां समजा भायर गांव खंय वचूल्या ती आनी 5-10 वर्सां नंतर घार परत आयल्यार जो आवस आसता, अम्मा आई, जो आवस आसता ती कितले प्रेमान म्हणजे चल्लो किंवा चली आवसूक मेळूंक आयल्यार कितले ते आग्रहान कितले लाड करून तांकां यू नो वेलकम करता आणि कितले तांकां पॅम्पर करता, कितले शी गोज आउट ऑफ हर वे यू नो तांकां कम्फर्टेबल करूंक, तांकां खुश करूंक कितले त्रास घेता ती. आणि तशीच तुम्ही तशीच करता ती गुरुदेव. कोणेय तुमकां मेळूं आयल्यार सम कोणें कशी मगल आम्मा उगडास आसा, मगल आम्मा हांव केन्नाच हांव खंयतून भायर कोणू तांगेल घार तांकां मेळूंक आयल्यार ती इतलो आक्लस करताली, इतले प्रेमान कले हाण दिताली, हांव तुका हें कोन्न दिवं, तें कोन्न दिवं, एंड सो मच लव, यू नो शी विल बी ऑल अराउंड यू. तशीच गुरुदेव तशीच करता. आणि ऍट द सेम टाइम गिविंग व्हेरी म्हणजे अनमोल म्हणतात न्ही त्याला, ताकले हे मोल ना, ताकले व्हॅल्यू घालूं जाय, इनव्हॅल्युएबल लाईफ इन्स्ट्रक्शन्स ऍट द सेम टाइम ही गिव्स while he is giving so much love. ताज हांव 2 उदाहरण दिता. एक मस्त वर्सापूर्वी मला अम्मा शी वॉज सफरिंग फ्रॉम कॅन्सर आणि दिस इज इन 2014. म्हणजे ते कॅन्सर वॉज डिटेक्टेड इन 2000 आय थिंक 11 आणि 3 वर्ष ते तांगेल कॅन्सर सांगा ते आम्हाला आई गेल मस्त स्ट्रगल चाललेलं आहे, केमोथेरपी रेडिएशन सगळं झालंय. अँड फायनली सप्टेंबर 2013 तीन ते निर्णय घेतला की आता आणि ना आता पुरो आणि कले म्हाका परत स्ट्रगल करची ना, आता कॅन्सर ट्रीटमेंट घेऊन आय एम ओनली गोइंग टू डिले. सो शी डिसाइडेड दॅट इनफ, आय एम स्टॉपिंग द ट्रीटमेंट, यू नो, अँड आय विल वेलकम वॉट एव्हर डेथ कम्स. तरी तावळकल जाल म्हणे 2-3 पंता ती शी वेंट इन टू दॅट यू नो अनकॉन्शियस स्टेट, कोमा. तरी तावळी आम्ही महाराजांक इन्फॉर्म केलें की महाराज आमकां अशी दिसता की आतां ती शी इज गोइंग टू लीव बॉडी. तर महाराज हांगा नाशिल्ले, एक पंत ते आय थिंक युएसांत आशिल्ले आणि एक पंता कार्तिक यात्रा चल्लेली. तर दोन्ही पंता महाराज ही केम ऑन अ व्हिडिओ call and Amma was unconscious, but he very lovingly, he was very intensely speaking to her with so much love, you know, that Kirti Mataji, can you hear me, तुमकां ऐकू येतास न्हय हकल म्हणतास म्हणून, आणि इतकं प्रेमान उलयलें. बट ती बेशुद्ध आशिल्ली, ती कला ऐकू येनी. तरी अशी 3-4 महिने अशीच गेले. शी रिकवर्ड अगेन आणि 3-4 महिने अशीच गेले. त्यानंतर कल जालें म्हळ्यार एक पंत कल जालें जानेवारी महिन्यात, जानेवारी 2014 महाराज हांगेल हांगा घाटकोपरांत आमगेल घराचे लागीं म्हणून 3 kilometers फ्रॉम आवर प्लेस रथ यात्रा वॉज ऑर्गनायज, व्हड रथ यात्रा फेस्टिवल आशिल्लें 2014. तरी मुरलीधर प्रभून म्हाका एक पण सजेस्ट केलें
की महाराजांके जो सर्वंट आसा तांकां एक पंत विचारी की हांगा इतलो लागीं आसा तर एक पंत महाराजांका विचारी की कीर्तिदामाताजी घेवन मेळो जात की म्हणून अशी विचारी. हांव कशी विचारचें, नॉट पॉसिबल इट शॉर्ट नोटीस. तूं विचार तरी पळय, एटलीस्ट ट्राय तरी कर. हांव ठीक आहे हांव ट्राय करता. तर हांव विचारलें त्या सर्वंटा विचारलें, तर तो म्हणलो हांव सांगता म्हणून. आणि त्यान म्हाका फोन करून सांगलें की महाराज म्हणटा ती की तांगेल एक्चुअली महाराजांगेल हेल्थ बरें ना, तर ते घाटकोपर सत्संगांतू ही थोडे वेळ उलयतले महाराज आणि मागीर तुमगेल घार येतले म्हणून. आय वॉज नॉट एबल टू बिलीव बट ही केम. आणि कळतले म्हणे महाराज क्विकली 10-15 मिनिट थंय उलयले रथयात्रांतू आणि डायरेक्टली आमगेल घार आयले. आणि जम आमगेल बिल्डिंगांत येताना एक्चुअली तांगेल कार भितर हाड बिल्डिंगांतू. बिल्डिंगांत कार हांतून भायर सरतना भायर देंवताना हांव महाराजांगेल हात धरलो आणि महाराजान म्हगेल हात धरलो. महाराजांगेल हात अशी ट्रेम्बल जाता आशिल्ली. ही वॉज सो वीक. इतलो तांगेल वीकनेस आशिल्लें की तांगेल हात पाय अशी ट्रेम्बल जाता आशिल्ली. वॉज नॉट एबल टू स्टँड. somehow we लिफ्ट थंय चंपून आयले महाराज. लिफ्टान वयर वचून आमी आमगे घरांत बसले. आम्मा हांगाच ह्याच रुमान तूं बेडाचेरी न्हिदलेली आणि एक खुर्ची हाडलेली. महाराज अम्मा सांगात बसले. एक पंत बसले ऑलमोस्ट आय थिंक 1-1.25 तास पर्यंत उलयत बशिल्ले. अम्माय उलयत आशिल्ली आणि महाराज उलयत आशिल्ले. इतकं लविंग लायक टू फ्रेंड्स म्हणजे म्हळ्यार ही कशी केने 2 फ्रेंड्स मस्त वर्सान मेळ्यार कशी एकदम ओपनली उलयता ती, जोकिंग, लाफिंग अँड शेअरिंग सो मेनी वंडरफुल कृष्णा कॉन्शियस थिंग्स. इतकं सगळं उलयत आशिल्ले ऑलमोस्ट 1 तास. त्यानंतर म्हाका कोणकी सजेस्ट केलें की महाराज बरं ना, तूं चिके स्टॉप करिना जाल्यार हे चलता. हांव महाराज हांव आयकल की तुमकां बरं ना न्हय, तर तुमी वचू जाता तुमी. तरी ही सेड ओके. आणि वतना आमगेल चल्ली ही वॉज लिव्हिंग. ही सेड गुड बाय टू हर. आणि वतना आमगेल चल्ली भायर राबिल्ली गोपिका मगल चल्ली. तरी ती तावळची आनी सान आशिल्ली. शी वॉज मे बी दॅट टायम शी वॉज अराउंड 14 years old. तरी तावळी तीन महाराजांक म्हळें दॅट महाराज आमगेल घरान जो गौरनिताय डिटीज आसा ती तांगेल कले नांव ना. तांकां आमी अशीच गौरनिताय म्हणून पयले जावन गौरनिताय म्हणून आपयता ती. आमी तांगेल नेमिंग केने कर न्ही. सो कॅन यू गिव अ नेम. So he was actually so tired and so weak. Tari he stopped. He very lovingly looked at the deities. आणि मागीर ताणें म्हळें की I will give them the name शिशी निताय सचिनंदन. तो ते गोपिकाक विचारलो तुका नाव आवडलं. हय नाव आवडलं. तर कलाक यू नो व्हाय आय गिव दिस नेम. तरी महाराज म्हणाले की बिकॉज श्रीरामा सकाळच मदर रिमाइंड्स मी ऑफ सची माता, देअरफॉर निताय सचिनंदन अशी म्हणून भायर सरले. तर हे एक इंटरॅक्शन जालें. ते बर नातील तवळी येवन गोईंग आउट ऑफ हिज वे ही केम मेट अँड such a loving wonderful interaction. That was the last day that my mother saw. Next afternoon at 1 o'clock she left her body. तोपर्यंत she was looking all right. For last at least 1 month कले जायनिशिल्ली. She was in good shape. It was almost as though ती काय महाराजांक पर्सनली एक पंत मेळचे आशिल्लें आनी महाराजांक तिका एक पंत मेळचे आशिल्लें. एज जाल तक्षण नेक्स्ट डे शी लेफ्ट हर बॉडी. सो व्हेरी मिराक्युलस अँड अमेझिंग फॉर अस ऑल्सो. आणि that interaction was so intense and so loving. आणि दुसरे एक उदाहरण दिता. सॉरी आय एम लिटल आउट ऑफ टाइम बट क्विकली सांगता. रिसेंटली मगल एक काउन्सिली आसा. तरी त्या काउन्सिलीक एक्चुअली ऑलमोस्ट 15-20 वर्ष पयले ताका ब्रेन ट्युमर जालेले. तर ते ब्रेन ट्युमर ती ताका एक्चुअली कन्वर्जन्स आनी येवन ही लॉस्ट हिज आयसाइट completely he became blind. This before he came to Krishna consciousness. कडेर तो कृष्ण कॉन्शियसनेस भक्तीन आयलो आणि मस्त वचना. ती इज वंडरफुल इनिशिएटेड डिसायपल ऑफ राधानाथ स्वामी. तरी रिसेंटली ताका परत एक एपिलेप्टिक सीजर आयलें आणि डॉक्टर्सान ताका वॉर्न केलें की आतां कले जावचें जाता. ट्युमर सीम्स टू बी ग्रोईंग. परत बायोप्सी करपा पडटलें हें तें. सो
ही वॉज वरीड की आत कल जातल्यान बिकॉज ताका फॅमिली आसा, लग्न जाल्या 2-4 वर्सां 3 वर्सां तर ताचके ही वॉज वरीड की कल जातलो म्हणून. सो ही वॉन्टेड टू मीट महाराज. एक पण महाराजांक मेळचे आशिल्ले बिफोर ही गोज फॉर बायोप्सी अगेन. तरी आम्ही मस्त प्रयत्न केला, मीटिंग मेळनाशिल्ल्याची. फायनली आमकां मीटिंग मेळ्ळें आणि महाराजांक जो सर्वंट आसता म्हळें की तुमी जी वींत येयाती आनी थंय मीटिंग करतले. तर थंय आमी वचूले मिटिंगांतू. तरी पयले आमी भायर वेट करता आशिल्ले. मागीर भितर येना पळय महाराज म्हणजे हांव भितर आयले तक्षण हांव दंडवत केलें न्ही तर म्हाका फाटी त्रास आसा एक्चुअली, मस्त त्रास आसा, मस्त वर्स 2 त्रास आसा. सो द वे आय गॉट अप, हांव कशें उठायलो म्हणे दंडवत करून उठायतो आनी म्हाका पळोवन महाराजान म्हळें तुका फाटी त्रास आसा वे. तरी हांव म्हळें हय महाराज मस्त वर्स फाटी त्रास आसा. तर महाराजान कल केलें, ही सेड म्हाकाय त्रास आसा, म्हाकाय फाटी त्रास आसा, तूं हे पिलो घे. आणि म्हाका अशी हातान व्हेलें आणि म्हाका खुर्चीर बसयलें आनी म्हळें तूं बैस. आणि खुर्ची मगल मागशी महाराजान एक पिलो हांड दवरलें, मगल फाटी मागशी. ही सेड नो. आय सेड आय विल पुट इट. ही सेड ना हांव घालतां. ही मेड मी मूव लिटल, बेंड लिटल फॉरवर्ड and he put the pillow behind मगल मागशी ते पिलो घाललें आणि कडेरी उलोवचें सूर केलें. आणि तो जो डिवोटी बशिल्लो राज परीक्षित प्रभू मगल बायली आशिल्ली, तागल बायल आशिल्ली आणि एक डिवोटी आशिल्लो. तरी कोमटे करून इतलो प्रेमान उलयले सत्संगाती. म्हणे इट वॉज सच एन इंटेन्स एक्सपिरियन्स. कल उलयले म्हणून सांगू जायना, बट इट वॉज सच ए जस्ट वन थिंग आय विल टेल दॅट प्रिय सखीन ताका म्हळें की प्रिय सखीन महाराजांक म्हळें की हांव जो डिवोटी आसा राज परीक्षित दोळे ना ते दिसनात केलें, पण तो सगळे भजन्स आनी सगळे मोमटे फुल एंड टू एंड मेमोरायज करून सिंग करता. इज अ वंडरफूल डिवोटी, व्हेरी स्कॉलरली अशें सगळें सांगता आशिल्ली ताचे बद्दल. तरी महाराजान म्हळें की ताणें विचारलें मागीर महाराजांक की महाराज कल कोरता आतां, हाऊ डू आय प्रिपेअर बिकॉज आय डोंट नो वॉट इज गोइंग टू कम. महाराजान म्हळें की if since Priyasaki mentioned that you love bhajans very much, I will tell you a bhajan. तर महाराजान म्हळें ताका जो मानस देहो गेहो जो किछु मोर अर्पिलू तुवा पदे नंद किशोर. तर हे जो भजन आसा भक्ती विनोद ठाकूर गेलें, तर हे भजन जो आसा तुम्ही हे भजन तू घे आणि एव्हरी डे हे भजन तू सिंग कर. यू मेडिटेट ऑन दिस भजन बिकॉज दिस भजन is telling the Lord that मगल जो देह आसा, मगल जो मन आसा, हे तुमगेले आसा पळय. नाउ इट इज yours. जो अर्पिलू तुवा पदे नंद किशोर. एंड देन वॉट एवर मारो भी राखो भी जो इच्छा तोहार नित्य दास प्रती तुवा अधिकार. तरी हे कॉन्शियसनेस जर आमी दवरल्यारी तरी आमकां कळ्ळें जालें वेदर वी गेट डेथ और वी गेट लाईफ, बोथ वेज वी आर सेफ because we are in full Krishna consciousness. Ashi loving interactions with so much deep instructions that nantar Maharaj, he interacted with us also for some more time, a personal interaction with me and my wife. So loving, so intense, at the same time so much instruction. So hai ek jo quality as Maharaj kela that amke ek dista ki it's not so easy to meet him. And it is truly not easy to meet him, but when he meets, that interaction changes your life forever. हाच बद्दल म्हाका महाराजान बद्दल हे उलोवचें आशिल्लें की महाराज इतलो वंडरफुल सोल आसा ती. He doesn't behave like a guru. He behaves like a very like a mother, very loving. मस्त आकलस करता ती, मस्त आग्रह करता ती, प्रसाद दिता ती सगळ्यांक. एक्चुअली आमी कितले 6 की 7 जण आशिल्ले, सगळ्यांगेल्या हातांत एक एक डब्ब दिलं. फ्रीज ओपन केलं, फ्रिजांतून एक एक डब्ब काढला, सगळ्यांच्या हातांत पर्सनली एक एक हातांत महाप्रसादाचो डब्ब दिलो. कितले लविंग, सो लविंग अँड पर्सनल. महाराज तुम्ही आमगेल परिवारा खातीर आणि आमगेल जो कनेक्टेड डिवोटीज आसा ती तांचे खातीर कितली तरी केल्या इतल्या वर्सांतू. तरी ताचे खातीर हांव आय एम ऑलवेज ग्रेटफूल. आय डोंट हॅव जशी माताजीन म्हणला, ब्रजगोपी माताजीन म्हणला की कृतज्ञता इज अ व्हेरी स्मॉल वर्ड. चल म्हणजे बिकॉज चक्षुदान दिलो जेई जन्मे जन्मे प्रभू सेई. तुम्ही आमगेल जन्म जन्माचे गुरु आसा ती आणि
आमगेल उद्धाराच एकमात्र एकमेव कारण आसा ती. तरी आम्ही कृतज्ञता सुद्धा एक्सप्रेस करू जायना, तरी सुद्धा आज तुमगेल व्यास पूजा दिवस हांव हे अवसर घेता आणि तुमगेल चरणांतू दंडवत करता. हरे कृष्ण. श्री श्री निताय सचिनंदन की जय. जय प्रभुजी तुमगेली नाव मेळलेलं असं महाराजाला तुम्ही हरी हरी बोल. इतली सुंदर जाऊन सांगितलं असं. प्रभुजी ऍक्च्युअली एक्सप्रेस वृषभानु प्रभुजीला होतो प्लस डॉक्टर मुरलीधर प्रभुजीला ब्रदर इन लॉ 9 जण कोणागे ಗೊತ್ತಾ ಮನಸ್ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಪ್ರಭುಜಿ तुमगे ವ್ಯಾಲ್ಯೂಬಲ್ ಟೈಮ್ ಆಗತಿರಿ ಆಜೀವನ್ ಮಹಾರಾಜಲ್ಲ. Thank you for the opportunity, Prabhuji. Hare Krishna. हरे कृष्ण. आता मग सखी चरण देवीदासीले ऑफरिंग देवचे सांगता सर. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णकेशाय भूतले श्रीमती राधानाथ स्वामी नित्य नामिने. नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णकेशाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामी नित्य नामिने. हे सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष. हरे कृष्ण. First and foremost, our Guru Maharaj मस्त प्रज्ञा सांगतास की ती आमची इतली लायक गॉड ब्रदर्स आणि गॉड सिस्टर्स दिल्यांची महाराजांना ती स्ट्रिक्टली त्यांनी गॉड ब्रदर्स अँड गॉड सिस्टर्स स्ट्रिक्टली गुरु महाराजाल फुटस्टेप्स फॉलो करतासाठी. सो मस्त ग्रेटफुल टू यू महाराज. आणि आता ऐकत असताना वरिष्ठ डिसायपल्स आला दखून ऐकताना गुरु महाराजाला की मस्त पाठ शिक्षा मिळता असं इंटरॅक्शन गुरु महाराजाला टू मस्त होण्या केलं पण की महाराजा गुरु महाराजाक मिळलेलं असं ऑलमोस्ट इतली इयर्स अंटू 3 or 4 times ज्याला तंगेला वाणी सेवा करताना आणि तंगेल ग्लोरिफिकेशन ऐकताना मका तंगेल जीवनाचे एक प्रसंग एक इन्सिडेंट मस्त पाठ शिकिल्लं असं मस्त इन्सिडेंट्स मस्त प्रसंग असं गुरु महाराजाला मस्त पाठ शिकेत तंतू ज्याला एक इन्सिडेंट ಅದಕ್ಕೂ ತಂಗೆಲ ಜೀವನಾಚೆ एक इन्सिडेंट ಅದಕ್ಕೂ ಶಿಕ್ಕಿಲ್ಲ एक ಪಾಠು ಆವಂಗ ಸಂಗುಕ್ ಇಚ್ಚಿ ಪಾವತಂ कसला मला त्या मका मस्त इन्स्पायर केला मिगेल एक बॅड क्वालिटी मिगेल अंदकून रिमूव्ह करू का. आता त्या इस ग्रेस विश्वंभर प्रभूजीन सांगितलं असं त्याच्या रिपीट करता असं ज्याला त्या इन्सिडेंट मक्का मस्त इन्स्पायर केला. एक देवस्थान तो बघता त्यांनी वेल विशर्स आणि डोनर्स खातीर एक प्रोग्राम केलेला आशिल्ला. त्यांनी त्या प्रोग्राम आयोजन करताना गुरु महाराजाचं प्रवचन दिवची खातीर इन्व्हाइट करताची. महाराजांना श्रीला भक्ती विनोद ठाकूर तांगेल भजन आणि या भजना दखून आम्ही कसं शिकवण शिकयत म्हणून सांगता आशिल्लींची. तांणी सांगता आशिल्ली की कशी एक व्यक्ती तागेल्या जीवन कष्ट पावन चलायसता भौतिक आस्ती ಒಟ್ಟು ಖರ್ಚು ಕತ್ತಿರಿ त्या व्यक्ती कितली लोभी जावन असता आणि या जगत्यांतू सुख पावची खातीर जन गड्डवशी काम करता आसाची म्हणून या सांगता असताना थंय आशिल्ले एक डोनराक त्या मस्त कोप येता या कसं अशी सांगता आसाची आनी पुरो प्रवचनांतू हे समने म्हणून सांगून तांणी कोपान प्रवचन संपूर्ण आयकना तिला अर्धारीची वत्ताची त्यांना ऑर्गनायझर्सान या विषयी कळता आणि त्यांनी महाराजाला क्लास तरी महाराजाला सांगता की अशेष जाल्लाय तो चमकलो अर्धारी म्हणून त्यांना महाराज आसून अशी सांगताची की आज काय हांव लेखीन की मिगेल प्रवचन सगळ्यांक लायक जाता म्हणून ज्याला फर्स्ट टाइम म्हाका मना गेल्ले की हांगा एकल्याक या प्रवचन खुश जाय न्ही म्हणून तागेल फोन नंबर दियाची हांव तागेला उलयता म्हणटा महाराजा आणि ताका फोन करताची. डोनराक तो फोन कॉल एक्सपेक्ट करनासतना ताका मस्त आश्चर्य जाता महाराजान फोन केल्लो आयकून. महाराज ताका सांगता की
म्हाका क्षम करी तुगेल फिलिंग्स हांव हर्ट केलेलो आसा, तुका मिगेल प्रवचन ऐकून मस्त दुःख जावन आसा का, ताका हांव माफी निमगीतास तुगे लागीं. जाल्यार ह्या प्रवचनान सांगिल सकल वाक्य मिगेल न्ही श्रीला भक्ती विनोद ठाकुरांनी सांगिल आशिल्ल्यान, आणि त्या भक्ती विनोद ठाकूर श्रीला भक्ती विनोद ठाकुराला जीवना ಬಗ್ಗೆ तांणी सांगतात त्या डोनराक. भक्ती विनोद ठाकूर महान संत, एक रेस्पॉन्सिबल गव्हर्नमेंट ऑफिसर जावन आशिल्लींची, मॅजिस्ट्रेट जावन आशिल्लींची, आणि तांणी तांगेल्या हुद्द्यांत कितले प्रवीण म्हळ्यार सकट जण ताका भक्ती विनोद ठाकुराक रेस्पेक्ट दिता आशिल्लींची. आणि अज्जू ओटूची ह्या मात्र न्ही, अज्जू ओटू तांणी एक महान कृष्ण भक्त आशिल्लींची, आणि चैतन्य महाप्रभू शिकवण प्रसार करूक तांगेले योगदान मस्त आशिल्लें म्हणून गुरु महाराज तांकां सांगून फोन दवरताची, आपास माफी निमगीताची आनी फोन दवरताची. तेन्ना डोनर कूडले टेम्पलाक येता आणि महाराजाक मेळटा म्हणून सांगता. तेन्ना ऑर्गनायझर्स सांगता की आता महाराज ना म्हळ्यार नेक्स्ट डे महाराज विंगड गांवां वचून आसता प्रचारा खातीर. तेन्ना तो डोनर सांगता की हांव महाराज केन्ना रिटर्न जतकी केन्ना येता की हांगा तुमी खंडीत जावन म्हाका सांगू का, म्हाका महाराजाक मेळकाची म्हूण म्हणटा. तेन्ना ಕೆಲವು ಮಹಿನಾ ನಂತರ ಮಹಾರಾಜನ ಅಪಸ್ಥೈ ಐಲ್ ಟೈಮ್ ಅಟ್ ಟೆಂಪಲ್ ऑर्गनायझर्स तांकां डोनरा फोन करून सांगता महाराज आयला तूं येवन मेळ्ळा तांकां म्हणून. तेन्ना डोनर कुडलो त्या टेंपला येता, आनी टेंपला येताना महाराज डिवोटीज सांगता तूं वचून मेळ्ळा महाराजाक म्हणून. तेन्ना महाराज टेंपल हॉलांत आसता चॅन्टिंग करून. तेन्ना त्या डोनर ते वतना टेंपल हॉला वचून सांगता की महाराजा लागीं सांगता म्हळ्यार कसं म्हळ्यार म्हाका तूं पनिशमेंट दी, म्हाका शिक्षा दी, हांव तप्प केल्लें, हांव तशी करूं नज आशिल्लें, ते सांगूं नज आशिल्लें म्हूण सांगून आनी माफी निमगीता. म्हाका प्रायश्चित करता कसली पूण एक शिक्षा दी म्हणटा. तेन्ना महाराज हांसून सांगता की त्या जाय म्हूण जाल्यार तूं हांगा बसून एक राउंड हरे कृष्ण महामंत्र जप करी म्हणटा. जायतो म्हूण सांगून ते डोनर थंय बसून एक राउंड हरे कृष्ण महामंत्र जप करता. ते कंप्लीट जातरी आपास महाराजाला वचून सांगता की मिगेले एक राउंड जप फोन जाल्ला कंप्लीट जाल्लें, आनी हांव कसं करता, म्हाका कसं म्हणाल शिक्षा दी तूं म्हणटा. तेन्ना महाराज सांगताची की तूं प्रतिदिन अशीची हरे कृष्ण महामंत्र एक राउंड जप करी म्हणटा. तशीची स्लोली हे डोनर एक राउंड चॅन्ट करता करताची 16 राउंड चॅन्ट करू सुरू करताची, आणि मुखार सुनो तांणी महाराजाला दीक्षित भक्त जाताची. त्या व्यक्तीक इनिशियली महाराज म्हळ्यार जायनाशिल्ले, जाल्यार महाराजान तांगेल्या एक्झम्पलरी बिहेवियरा निमित्त तशी त्या व्यक्तीला त्या डोनराला हृदय गेलवलेले म्हणून हांव हांगा पळयल्या. ह्या इन्सिडेंट आयकताना म्हाका मना गेला की केन्नाय मस्त नवे जन येताना असं एक ह्या जाताना हांव केन्नाय तसले जनाक इग्नोर करची की ना क्रिटिसायज करची की करता आशिल्ली. जाल्यार ह्या आयकतरी ह्या गुरु महाराजाला एक्झम्पलरी बिहेवियर तांगेले त्या पोलायटनेस, कायंडनेस आणि तांगेले कंपॅशन निमती तांणी त्या डोनराक कशी भक्त केल्यार, आणि तांणी ह्या हाजे निमती म्हाका शिकोवन दिली की एक कृष्ण भक्ताला प्रॉपर बिहेवियर कशें आसूं का, आमगेलें आचरण मिगेलें आचरण कशें आसूं का म्हळ्यार म्हाका शिकोवन दिलेली ह्या इन्सिडेंट हांव आयकलेलें. त्या मिगेले एक बॅड क्वॉलिटीक म्हाका मिगेलान दाखून दूर करूंक म्हाका मस्त उपयोग जाले. तशें हांव महाराजाक मस्त मस्त धन्यवाद सांगता. आणि ह्या व्यास पूजेचे पवित्र दिवस गुरु महाराजाला चरण कमलांत प्रार्थना करता की तांगेल्या कृपा निमित्त हांव ऑल राउंड जप प्रामाणीक जावन करची तशी जावं, आणि मिगेल जीवनाच्या प्रति एक क्षणांत कृष्णा कॉन्शियसनस तो अशी तशी जावं, आणि कडे कसले स्व इच्छिनातीला
गुरुला आणि वैष्णवा तांगेल सेवा करची तशी म्हाका दय कोरनो कृपा करी गुरुदेव म्हणून आयचे हे पवित्र दिवस तांगेल चरण कमलान तू प्रार्थना सಲ್ಲಿಸಿತ आसा आणि गुरु महाराजाला हेल्थिएस्ट लॉंग लाईफा खातीर आवा प्रार्थना करताची आयच्या सान एक ऑफरिंग आवांग विराम दिता हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे His Holiness Radhanath Swami Maharaj ki jai. His Divine Grace Srila Prabhupada ki jai. Hare Krishna. हरे कृष्णा. आमगेलो तो आसाची डिस्ग्रेस प्रभुजी. प्रभुजी तुम्ही रेडी आसात वा? हरी बोल. हरे कृष्णा प्रेम किशोर प्रभुजी. यस प्रभु. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा प्रभुजी. मगले नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते राधानाथ स्वामी नामिने नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य शताय सर्वांत होड जे कृपा म्हाका गुरु महाराजांकडे मेळ्ळ्या त्या मानाने तांगले भक्तांगल सानिध्य आणि तांगल आश्रमागले म्हणजे छत्रछाया आसा ते इतलो वर्स म्हाका तांणी दिल्या म्हाका कसले क्वालिफिकेशन नसताना त्या खातीर हांव तांकां मस्त कृतज्ञ आसा. या जिवनांतू आमी सगळ्यांक आनंद आणि या जीवनांत येतल जे विघ्न आसा ताका समोर वचपाक शक्ती हाका मस्त गरज आसता. आनंदमय अभ्यासात तर सगळ्यांक आनंद जावंक आसता. तर एक भक्त गुरु महाराजा वांगडा उलयत आशिल्ले आणि उलयतना महाराजान तांकां सांगले की तू जे काय करतस तू ज्या आश्रमांत आसा तुका जितलो आनंद जावंक तो मनसोक्त मेळना. खंय ना खंय तर तुका त्रुटी लागतलीच, कमी कमी भासतलीच. महाराज म्हणत आशिल्ले की जे काही या जीवनांतू सुख आसा एस्पेशली आमगेले आध्यात्मिक जीवनांत जे सुख आसा ते आमगेले सेवेंत येता. त्यामुळे जी सेवा तुमकां करूं जाता, जी सेवा तुमकां आवडता आणि जी सेवा तुमकां करूं मेळटा ताका धोन दवराती आणि त्या सेवेन तूं तुमगेलें तन मन धन सगळें लावन त्या सेवेक कॉन्स्टंट दवराती आणि तो जो आनंद आसा ती दॅट इज युअर एसेट फॉर द एंटायर लाईफ. त्या तुमगेले संपूर्ण जीवनागल संपत्ती आसा. आणि गुरु प्रती जे सेवा आसा त्या एका शिष्यागले सर्वोच्च आनंद आसता. त्यामुळे ती जे काय सेवा आमकां गुरु महाराजान दिल्या, आमकां ऑथॉरिटीजन दिल्या ते करच्याक आमकां प्रार्थना आसा की महाराजांनी शक्ती दिवं आमकां. एक म्हणटा एक भक्त मस्त सेवा करून इतली सेवा केलेली पण तांचो कल झाला की तांकां मस्त वेगळे वेगळे गेस्ट हे आमगेले मंदिरांतू सिनियर डिवोटी गौरांग प्रिया प्रभू तांगेल हे कथन सांगता सर. एक पद्दत तांकां इतले बेजार जायले
कारण की इतले प्रॉपर डिसायपल्स सर्व केलेले आणि तांकां कले आणि मस्त वेगळ्या लोकांनी त्यांनी मस्त क्रिटिसिझम ऐकले, मस्त उल्लेखना ऐकली. तर ते ऐकून तांकां इतलं बेजार जाल्ले त्या शेवटी महाराजांना गायला आणि म्हणाले की हांव म्हाका मस्त आता भक्तीन रुची दिसना, कारण की इतलं सेवा इतलं सेवा करून जर हांव इतलं निंद ऐकतसो तर ते महाराज म्हणाल तांकां की पळय तुगेलो जे भक्ती आसा, भक्तीचो जो मार्ग आसा त्या मार्गान तूं जर आमकां दृढ आसका जेन्ना एक व्हड स्टॉर्म येता, एक वादळ येता, त्या वादळान तूं जे झाड आसा ती त्या झाडांगेले जर रूट्स स्ट्रॉंग नसता ती तर ते उडून वता, ती तांकां नाश जाता. तर महाराज म्हणाले की वी हॅव टू टेक द शेल्टर ऑफ ASS. महाराजांना मस्त एक टिपिकल एक स्टाईल असा की कळे म्हणता म्हणता महाराज एक सान जोक मारतले. तर आस म्हणारी महाराज म्हणाले A फॉर असोसिएशन, भक्तांगल संघ, S फॉर साधना, तुगल वैयक्तिक जे साधन आसा, जे रुटीन आसा ते, आणि सेवा. महाराज म्हणाले की जर तू हे तिनींगले हे 3 रूट्स हांग तू बरोबर जोपासतस, तांकां बरोबर वॉटर करतस तर कितलेय वादळ आयले अरे भक्तीन तू ते तुका हलयना. हांव बद्रीनाथ वताशिलो, बद्रीनाथान येताना आमी मस्त वेगळे वेगळे सीन्स पळयत आशिल्ले आणि एक सीन अशें आशिल्लें की एक झाड जो आशिल्लो तो झाड पूर्णपणे इट टॉपल्ड डावन, म्हळ्यार अपरूटेड आशिल्लें, तांगेले सगळे रूट्स फोंड न्हू ते उल्ट जालेले. त्यान म्हाका अशें विचार आयले की महाराजान सांगले की हे जे रूट्स आसा ती ते रूट्स जर फर्मली भक्ती रसान तू भक्ती जे नवदा भक्ती आसा तान तू जर प्रॉपरली रूटेड ना ती प्रॉपरली तागेले फाउंडेशन ना तांतू तर वगीची आमगेल भक्ती लता गेले नाश जातलो. त्यामुळे ती आय एम व्हेरी व्हेरी ग्रेटफुल, मस्त कृतज्ञ आसा की महाराजांनी आमकां एक सुंदर मंदिर दिल्या, सुंदर भक्तांगल संघ दिल्या आणि या भक्ती जीवनान तूं कशी जगचे ते पदोपदी तांणी आमकां गाईड करता. ती तांगेले सुंदर सुंदर लेक्चर्सांनी, तांगेले सुंदर दिव्य उपदेशान. हरे कृष्ण. थँक यू व्हेरी मच. राधानाथ स्वामी महाराज की जय. थँक यू व्हेरी मच. हरे कृष्ण प्रभुजी, मस्त मस्त धन्यवाद तुमका. मस्त बरस ऑलमोस्ट मोर देन अ इयर तुमगेल्या कारविंदातून ऐकणे आशिल्ल्याचे आजी असल एक अवसरान तू महाराजाल गुणगान ऐकूचे एक अवसर मेळ्ळेलो आसा. प्रभुजी पुजारी सर्वीस सांत आशिल्ल्याची चौपाटीन आणि ते एरियान तू मस्त मस्त धन्यवाद प्रभुजी तुमका. हरे कृष्ण. It was all by the blessing of Vrishabhanu Prabhu. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभुजी. हरे. His Grace Radhakund प्रभुजी असचवा प्रभुजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभुजी. हरे कृष्ण. नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते राधानाथ स्वामी नामिने. आज आम्ही पुरातन गुरुदेवालय व्यास पूजेक बोटू जाल्यांती. आज ही तांगेल्या तिथी प्रमाणे तांगेल्या बर्थ डेट अशी बेसिकली जनरल लोकांतू आम्ही गुरुपौर्णिमा मारी व्यास देवाला अपीयरन्स डे तो पूरा गुरु पूजा आमी करता ती. आणि आमगेल्या इस्कॉनांत आमी आमगेल्या गुरुदेवालय
तिथी प्रमाणे जे अपियरन्स डे असं ते आम्ही फॉलो करतो असं ती. तरी जनरली आम्ही त्या दिसाक दनपार ते 12 घंटे ते फास्टिंग आणि करता ती. आणि त्या मागीरी आम्ही आमगेल्या गुरुल्या गुणगान आणि करता ती. हे आमकां गोत्त आसा की हे गुरु तत्व आधी आमगेल मुखारी राधानाथ महाराज जावन आसा ती आणि दुसरं कोणाल मुखारी आणि कोणीय जावन आसा ती. पण हे एक गुरु तत्व जे नित्यानंद प्रभू आणि बलराम हांगेले रिप्रेझेंटेटिव्ह या पुरा. हांगेले मर्सी आमकां जाल्ल्यारी आमकां राधा कृष्ण कृष्ण मेळच्याक एकदम सुलभ जाता. तर आमगेले आमी कसान जे करतात आमगेले लायफान आमी गुरुक कशी प्रसन्न करूं म्हणून आमकां पळोवंक जाय. त्या गुरुन कसाने इन्स्ट्रक्शन दिल्लें आसता. गुरुन आमकां पर्सनली कसाने सांगिल्लें आसता की अशी करता. हे आमी अशी फॉलो करता राबल्यारी आमी आमगेले गुरुक प्लीज केल्यारी आमकां ऑटोमॅटिकली कृष्णाले मर्सी मेळच्या साध्य आसा. गुरुल मर्सी मेळ्ळ्यार आमकां कृष्णाले मर्सी मेळ्ळी म्हणून आमकां एक कसं म्हणटा ताका एक ब्लेसिंग आशीर्वाद आसता म्हणून कृष्णाले आशीर्वाद आसता म्हणून सांगता जाता. तरी सांगला की कृष्णाल मर्सी असल्यार आमकां गुरु मेळटा आणि गुरुल मर्सी असल्यार कृष्ण मेळटा. म्हळ्यार एक कसं म्हणटा ताका एक डबल या म्हळ्यार दोगाले मर्सी आणि ब्लेसिंग जावका कळ्ळें. तशी पण आमकां डायरेक्टली कृष्ण दिसना म्हणून आमकां आमगेले गुरु आमगेले ओटू आसा ती आमकां तांगेले वपू आसता ते जोडटा आमी तांगेले कशें सेव करचें जाता लायक करून तें पळोवंक आमकां. आनी ते सेव केल्ले निमती आमकां तांगेले आशीर्वाद मेळटा. विच इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. तरी कशेंपण हांव इस्कॉना थोडे जॉईन जाले मागीर विश्वरूप प्रभून अशी सांगता एक म्हळालें तांणी की गुरु विल बी रिवील्ड थ्रू युअर हार्ट म्हणून. हांव म्हणलें कशी आमकां गुरु मेळटा म्हणून अशें पुरो क्वेश्चन आनी पुरो निमगीत आशिल्लो. तेन्ना तांणी म्हणलें की गुरु विल बी रिवील्ड थ्रू युअर हार्ट. तर तेन्ना आनी काही फुल टायम जायनाशिल्लो. तेन्ना इंडियान जी एक कडेन फफोन म्हणून यूपीन which was 3-4 hours journey from Vrindavan थंय सर्व करनाशिल्लो. तर दिवाळी वेळार 3-4 दीस रज आशिल्ली निमती हांव प्लॅन केल्लें की ओके लेट मी गो टू वृंदावन म्हणून. तशी एक मना इच्छा येयली म्हळ्यार आनी कार आनी मेळ्ळें कंपनीन दिल्लें. तर ऑन द वे आशिल्लो हांव. तर हांव विचार केलो की हांव वृंदावन वचून कसन करचें हांवें म्हणून. तशी मनांत आयलें की हांव वृंदावन वता आसा तरी मे बी माय गुरु विल बी रिवील्ड टू मी इन माय हार्ट इन वृंदावन अशी म्हणून एक विचार आयलो. पण आतां तें कशें करचें. तरी हांव हें कोणाकय सांगना. हांव एकलो ट्रॅव्हल करता आशिल्लो आनी ट्रॅव्हलिंग करून हांव कृष्ण बलराम मंदिराचे भायर पावलो. थंय मस्तू गर्दी आशिल्ली म्हणजे मस्तू लोक आशिल्ले. मागीर म्हाका गोत नाशिल्लें कसान जाता म्हणून. तेन्ना वॉज व्हेरी न्यू टू इस्कॉन तशी. मागीर हांव देवस्थाना भितर वताना थंय ऑल लॅम्प्स वर ऑफर्ड. तर म्हाका काय गोत नाशिल्लें कसाल्याक लॅम्प. आनी हांव म्हगेल्या मनांत आशिल्लें की अशी लागीं पावतना हांव म्हणलें की द फर्स्ट गुरु दॅट आय सी इन द टेम्पल आय विल एक्सेप्ट हिम एज माय स्पिरिच्युअल मास्टर म्हणून अशी हांव एक मनांत एक विचार केला हांव तशी. आतां थंय मस्तू एक तरी ते कार्तिक म्हयनो मस्त गुरु भोंवता आसता ती.
सो म्हाका ताका दिसांनी गोत नाशिल्लें पण ते लॅम्प आनी ऑफर जाता आनी हांव मेगेल मनान तूं एक एकदम वैकुंठ एटमॉस्फियर अशें दिसता आशिल्लें त्या देवाक पुरो लॅम्प ऑफर करता असं आनी हांव भितर वता असं and now I have to choose my guru अशी म्हणटा पळय तशें तें जाता आशिल्लें तर तें जाल्लें मागीर तर त्या कशी ओबिसेन्सीस करचें नमस्कार करचें आनी त्या पुरो नव्या शिकिलो हांव तें हांव नमस्कार कोर न्हू हांव जस्ट नमस्कार केलो थंय आनी येद्राक एक 2 चरण दिसले म्हाका आतां म्हाका गोत ना कोणाक तें म्हणून हांव तें उठ्ठान अशी वयर पळयतना राधानाथ स्वामी आशिल्ले ती सो दॅट वॉज माय फर्स्ट म्हळ्यार की आय हॅव एक्सेप्टेड राधानाथ महाराज एज माय स्पिरिच्युअल मास्टर म्हणून हांव दुसऱ्यांक एडवायस करना अशी करता म्हणून पण ऍट दॅट टायम म्हाका तशें दिसलें की तशी म्हळ्यार एक इन्स्पिरेशन आयलें की आय हॅव टू गुरू कशी एक्सेप्ट करता म्हणून म्हळ्यार विश्वरूपान सांगिल्लें की he will be revealed to your heart त्या निमती तशें हांवें हे धोरणेच राधानाथ स्वामी महाराजाक म्हगेले गुरू म्हणून एक्सेप्ट केलें तेन्ना विश्वरूप प्रभू बगलेक आशिल्ले तांकां हांवें सांगलें अशी हांव विचार करून आयिल्लें आनी महाराज येत्राक दिसलें फर्स्ट तर हांवें एक्सेप्टेड इट तेन्ना मागीर म्हणालें की महाराज तशी मातसो स्ट्रिक्ट आसा ती तांगेले इन्स्ट्रक्शन फॉलो करचे पडटा हें तें पुरो हांवें जायत म्हणून एक हें केलें तशें मागीर गुरू थोडे वर्स जाले मागीर हांव आश्रम जॉइन जाल्लो आनी थोडे दीस म्हाका गुरुदेवाले एज अ मागीर थोडे दीस भारतांत पुरो प्रॉब्लेम चालू आशिल्ले ते म्हळ्यार हिंदू गुरु अटॅक करतात हें म्हणून म्हाका तांगे लोटू सेक्युरिटी म्हणून तांगे लोटू मस्त ट्रॅव्हल करच्या कारण म्हाका मेळ्ळें तांचो मस्त पुरो इंटरॅक्शन तांणी महाराजा वटू जाल्लेलें आसा ती आतां पुरो सांगता जायना पण एकाद 2 हांव खंय ट्रॅव्हल करतना महाराजान कशें तांगेले स्वता तांणी कितले हंबल कितले कंपॅशनेट हे पुरो बाकीचे उलयता आसा ती पण तांगेले ते नेचरच तशी तांगेले म्हळ्यार तांगेले एक अशी आमी म्हणटा पळय की ही इज नॉट शोईंग ऑफ दॅट इज हंबल ही इज नॅचरली हंबल तशें म्हणचे जाता तरी मस्त कडेन अशी मस्त इन्सिडेंट जाल्लेली आसा ती पण खंय तांणी कसं रिवील करता ती केन्नाय so it becomes like आमकां एक इन्स्ट्रक्शन दितात ती म्हणून सांगच्या जाता त्या एक वेळा आमी हांव जर्मनी आशिल्लो महाराज आशिल्ले ती आनी हिजोरीन सचिनंदन महाराज आशिल्ली ती तरी आमी ट्रेनान कोण ट्रॅव्हल करून एक कडेन देंवली ती आनी थंय आमकां कार आयिल्ली पिकअप करच्याक तरी कार आयलें तरी जनरली महाराज मुखार बसता बाकी सर्वंट मागची बसतात आतां पण हांगा 2 महाराज आशिल्ले ती आनी एक सर्वंट आशिल्लो आनी एक ड्रायव्हर आशिल्लो तशी त्या निमती महाराज म्हणाले तूं मुखार बैसा आमी दोगय जाण मागची बसतात अशी तांणी दोगय जाण मागची बसली ती आनी हांव मुखार बसलो तर त्या कारान तूं वयर एक ताका वायझर म्हणटा ती तरी आमी जशें स्टार्ट केल्लें तेन्ना वत येता आशिल्लें येद्रा दुखून म्हणून हांव ते वायझर रस्त्याची काय अशी सकयल केल्लें सकयल केलें तरी राधा गोपीनाथ जालें पिक्चर आशिल्लें थंय त्या पिक्चर पळयत जाता हांवें एकदम पांय पडलो आनी महाराजा सांगलें महाराज हियर वी हॅव राधा गोपीनाथ जी महाराजान पळयलें महाराजान अशी राधा गोपीनाथाक दर्शन घेवन दंडवत म्हळ्यार तशी नमस्कार केलो महाराजान आनी महाराजान म्हाका निमगिलें यू नो वॉट इज दीस पार्ट कॉल्ड एज
तर त्यात मग गोत नाशिल त्या. तर महाराज म्हणाले दॅट इज कॉल्ड एज अ वायझर, VISOR, wiser. And you see picture of Radha Gopinath ji, he is the supervisor. The wiser and a supervisor. So he is everywhere, wherever you go, he is supervising you. So you have to be, everybody has to be careful with that. अश म्हणून महाराजांनी सांगले. तर ते एक वायझर आवयर कोण महाराजांना एक इन्स्ट्रक्शन म्हळ्यार आम्ही खंय वतना कसं नाही करताना देव आमगेलो आसता आनी आमकां तो पळयता आसता. तर आमगेलें एक्शन कशें आसूं का कसं नासूं का म्हणून त्यांनी एक इन्स्ट्रक्शन त्यांना दिलें. तशें संतांनी इन्स्ट्रक्शनां मस्त पुरो आसता ती उलोवच्याक. पण आमकां आतां मस्त वेळ जाता आसा तरी आनी मुखार आमी नेक्स्ट व्यास पुजा येतना आमी आनी काही चड उरलो येता तरी हांव हांगाची रबयता. Thank you very much. Thank you very much, Muralidhar Chan Prabhu, for organizing this Vyas Puja. Hare Krishna. हरे कृष्ण. मस्त मस्त धन्यवाद प्रभूजी तुमका. थँक यू व्हेरी मच. इस डॉक्टर मुरलीधर प्रभुजी सचिव. हरे कृष्णा. मुरलीधर चरण प्रभु, दंडवत प्रणाम. हरे कृष्ण. दंडवत प्रणाम प्रभुजी. ओवर टू यू प्रभुजी. I think it's too late for everyone. No प्रभुजी, please. Give me just 1 minute. So when was the morning you give me a call? So the entire week I have. Muralidhar Prabhuji, actually Vijay Govind Prabhu was sir. So can I finish that one? Thank you. Hare Krishna. Yes. मुरलीधर चरण प्रभु, हरे कृष्णा. हरे कृष्ण प्रभुजी. जास्त वेळ घेवचे ना, फक्त 2 मिनिट बोलयतलो. प्रभुजी तुमचा कॅमेरा उलटा आस प्रभुजी. वय 1 मिनिट. हा, इज इट ओके नाउ? यस प्रभुजी, इट्स ओके. इट्स फाइन. पीछे का लाइट बंद कर दो. सॉरी, आई एम स्टिल इन द क्लिनिक. Thank you, Radhakund Prabhu, for giving the definition of supervisor. 2 विषयावर थोडे महाराजांबद्दल उलयतलो. One thing is that Maharaj is a very intense person. म्हणजे कसलेच काम सेवा कसले करचे असल्याने सिरियस होताची. He is very intense. तांगेले जप आसा, जप इंटेन्स उरता तांगेले. कोणा बरोबर उलूच असल्यार कसले असल्यार तर तांकां कशी जाणून दित की ही इज ओनली फॉर देम. मारी आमी कसले तांगेले मुखार कसले समस्या घेऊन गेले तर तांणी कसं करताची पुरा बाजून दवरना, फक्त आमगेला म्हणजे कसले विषय आसा ते विषय चर्चा करच्या खातीर बसताची एक्सक्लुसिवली. आणि ही हियर्स ऑल्सो. ही हियर्स व्हेरी अटेंटिवली. आणि कसले उपदेश दिवचे असले ते बी पूर्ण जेन्युइन मनापासून त्यांनी आमकां उपदेश दिताचे. इतली न्ही की कसले कार्य करचे असले तशी सहज प्रमाणे करना त्यांनी. ही डज इट व्हेरी इंटेन्सली.
तर दिस इज अ लेसन शिक्षा कामका as disciples of Radhanath Swami. We also should engage ourselves in such a way की कसले केल्यार आम्ही त्या इंटेन्सिटीन आम्ही करचे. तितली ग्रॅव्हिटी तितली सिरियसनेस आम्ही केल्यार ताचे आमकां फायदे जाता आणि दॅट इज हाऊ वी आर सपोज टू डू. कसले कार्य करचे केल्यार बी, वेदर इज हियरिंग, श्रवण, और वेदर इज कीर्तन, नाम जप, आमगेली सेवा, हे जे काही आम्ही करताचे ते पुरा विथ इंटेन्सिटी करचे. ते तांचे एक शिकलो. दुसरी म्हळ्यार he really cares for the people whoever it may be. भेदभाव करण्याची की हो भक्त तो भक्त अशी भेदभाव जायना तांगेल द्वारा. जे कोण तांगेल मुखार कोणी आयलो तर तांगेल बद्दल तांगे खातीर प्रार्थना, तांगेल कसले कशी हांव तांगेल मदत करू, हाऊ कॅन आय सर्व हिम द बेस्ट, ते तांगेल एक प्रमाणे तांगेल एक मेडिटेशन होता. तांगेल एक मारी विचार की हांव जो मेगेल मुखार आयला तागेल हांव सेवा कशी करू, ह्या टायमार हाऊ कॅन आय सर्व द बेस्ट एट दिस टाइम, कशी सेवा करू. सो दिस इज ऑल्सो व्हेरी इम्पॉर्टंट. कसं लायक आम्ही केन्ना कोणा बरोबर इंटरेक्शन करताचे आमगेले, कोणाक भेटताचे आम्ही, आणि इफ रियली वॉन्ट टू सर्व आम्ही अशी भायर म्हणटाची आय एम युअर सर्वंट, हांव तुगेलो सेवक. पण सेवक म्हळ्यार कसले, आय रियली जेन्युइनली वॉन्ट टू सर्व दॅट पर्सन. So this is what is his consciousness. How can I serve him the best at this time? Now, आता तागेल सेवा हांव कशी करू, by which he can be inspired, he can be pleased, and he can be satisfied. ताक प्रेरणा मेळ सारकेशी, ना ताक कशें हांव प्रसन्न करू आनी कशें ताका संतुश्ट करू. So these are the things that he always remembers whenever he interacts with people. That's why people can connect with him. Ki okay, he is concerned about me. He actually cares for me. ते तांगेल एक दुसरे गुण. आणि तिसरे एक गुण म्हळ्यार which I appreciate very much. He doesn't criticize anyone. कोणा बद्दल निंदा करण्याची. कोणे तांगेल तिरस्कार बी करता असल्यार बी तागेल बद्दल वाईट विचार करना. Because he's so busy serving, he doesn't think about all this. He's busy serving and pleasing other Vaishnavas, other people. तांतू ते निंद करच्यांतू तांतू तांगेल तांक विचार येना तांगेल मनात. आणि कोणाला निंद करची ते मनात बी तांगेल घुसना की हागेल बद्दल वाईट विचार करचे, तागेल वाईट विचार करचे. उलटा कसं करता, जे कोणी तांगेल मुखार गेले आणि एक भक्ता बद्दल कोणाले वाईट कसले सांगले तांका, किंवा तांगेवर ते एक भक्ता बद्दल नकारात्मक कसले विषय बद्दल तांगेवर चर्चा केली नेगेटिव्ह, तर ते कसं करताचे, ते ऐकून घेताचे आणि तांगे स्तुती इतली करताची की ताजे मुखार आमकां दिस की ऐकल की अरे कसला कमी त्या भक्ता बद्दल इतली वाईट उलयलो अशी विचार येता आमगेले. अशी खूप खूप प्रसंग अशी भक्ता जिवनात भक्तान व्यक्त केल्या की खंय वातावरण अशें की निंदा करतले खूप लोक आणि मागशी उलयतले, केन्ना केन्ना मुखाच्यान उलयतले लोक, खूप लोक आसाचे. पण तांकां कशी तांणी तांगेल बरोबर वागले, कशी तांगेल स्तुती करतील उलयतांनी, आणि कशी तांगेल म्हळ्यार ही सीज एवरीवन हॅज बीन सेंट बाय श्रील प्रभुपाद. Whenever he speaks to his disciples, म्हणटा you are all like are representatives of my spiritual master, and it's my duty to serve you, and you are my life and soul. अशी म्हणतात त्यांनी, आणि जनरली मीन्स इट. तर
he doesn't criticize anyone. You know, it's a very high order, and he doesn't envy anyone. कोणाबद्दल ईर्ष्या कोणाप्रती ते तांगेल मनातच ना. He always sees the good. दुसऱ्यात बरेच पळीत आहेत त्यांनी. तर अविषयी विचार केला की ऍटलीस्ट आय कॅन इम्बाइब दोस, ट्राय टू इम्बाइब. माझ्या जीवनात ऍटलीस्ट आय ट्राय टू see that if I can put it into practice, because these are all the positive things which will help us in spiritual life. आमका भक्ती मुखारवच्च्या खूप मदत जाता है टू आम्ही फॉलो केल्या रे. तर ह्या 3 विषयाबद्दल हांव जरा आज थोडे तुमच्या बरोबर चर्चा केली. थँक्यू. आणि म्हाका हे संधी दिली म्हणून ऑर्गनायझर खूप खूप आभारी. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा प्रभुजी. मस्त मस्त धन्यवाद. धन्यवाद तुमका. थँक्यू व्हेरी मच प्रभुजी. राधाराणी माताजी असवा ऑनलाइन? ना, I am in the clinic. She is at home. Okay, okay. She could have spoken if you had told her. सांगला प्रभुजी माताजी जॉईन जात म्हणाला. अच्छा, शिवाय मागून maybe I don't know. It's too late also, na? Maybe people are tired. I could have called her up and told her, but I don't. विजय गोविंद प्रभू तुम्ही रेडी असायच वा? वय प्रभू वय. हरे कृष्ण. डॉक्टर मुरलीधर प्रभू जल्दी म्हणजे माताजी लगी because this Mataji will be the last one. Vijay Govind Okay, I'll just talk to her, huh? Okay. Vijay Govind Prabhu, over to you. ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः. नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय राधानाथ स्वामी नित्यानंद विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भक्ति वेदांत स्वामी नित्यानंद. नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे शेष शून्यवादी दाशरथी. हरे Hare Krishna. Muralidhar Charan Prabhu and your team, I am really grateful to you for giving me this opportunity to speak on this Vyas Puja Day celebration. Radhanath Swami Maharaj sir, तांगेले आता मुरलीधर प्रभूना 3 विशेष qualities सांगले which are really remarkable and which are really unique. तांतू आणि एक ऍड करचे म्हळ्यार महाराज जे आसा ते मस्त केअरिंग स्वभावाचे आसा आणि केअरिंग स्वभावाचे आसा म्हणून एक्चुअली तांणी he goes into detailing of each and everything. म्हळ्यार कसले प्रसंग उरले री तांतू कशी आमगेले सेव करची भाव जे आसा ते कशी तांतू हे करीत आणि कशी हाऊ वी कॅन सर्व डिओटी इन अ बेटर वे तांगेल नेहमी हेच मेडिटेशन उरता राधानाथ स्वामी महाराज. and because of that actually his pure consciousness enter into his services with a humble mood of serving the devotees. and आम्ही पळयत अशी भक्तीन तू अशी कोण सेव करता सेल्फलेस रितीन सेव करता ताजे इम्पॅक्ट जे आसा ते मुखावेल भक्तांक जे आसा ते लायक जाता. he becomes enriched with spirituality when you selflessly serve the other devotees, because in that atmosphere the devotee who is getting the service realize the realize the true spirituality basically. ताजी खातीर
हांव हे राधानाथ स्वामी महाराजाले सांगेल जे टोटल जीवन चरित्र आसा तातूंत हांव पळयता की हाऊ since beginning I joined in 1993, but since then how I am just seeing him how he is serving the devotees, his disciples, even his god brothers, god sisters in a so nice way. आणि त्या सेवाभावान तू that caring nature तू he has designed various projects basically. तांतू तांनी various projects जे घेतल्या तांतू तांनी एक भक्ती वेदांत हॉस्पिटल that he has started. Then he has started for the patients basically and engaging doctors, आमगेले DOT doctors आसा तांके एक लायक opportunity तांनी create करून दिल्लें आसा. Because of that, so many people are getting connected with Krishna consciousness. त्याच्यानंतर महाराजान गोपाल गार्डन स्कूल हे वरे तांनी सुरू केलेले, thinking that how devotee children can get nourished and how they can get Krishna consciousness. त्याच्यानंतर भक्ती सेंटर पाश्चात्य देशांतून भक्ती सेंटर म्हणून तांनी जे आसा ते सुरू केलेलं आसा. त्याच्यानंतर चेडवा खातीर मिड डे मील प्रोजेक्ट जे आसा ते वरे तांतू वरे तांनी मस्त हे केलेलं आसा सो दॅट द children going into the school will get Krishna Prasad, and also because of that children are coming to the schools. त्यावर एक प्रोजेक्ट आसा. त्याच्यानंतर महाराजांनी यात्रा, especially yatras in olden days were very remarkable, and मुरलीधर प्रभून सांगिल्ल्या वरी यात्रांतू महाराज इतले इन्वॉल्व जात आशिल्ले की प्रत्येक कडे गेलेले कडे तांणी जे आसा त्या धामाचे महत्व तांणी थंय वचून सांगिल्लें आसा. आणि म्हाका बरें उडगास आसा आमी गोवर्धन परिक्रमा केलेली 1996 तेन्ना आमी सकाळी भायर सरिल्ले आणि अर्ली मॉर्निंग वी हॅव लेफ्ट पोगला आश्रम and we have reached Kusum Sarovar I think by midnight after completing the yatra. So each and every place Maharaj has elaborately discussed the pastimes which I have performed at various places in Govardhan Parikrama area. म्हाका बरें उडगास आसा आमी सकाळी भायर सरिल्ले आणि आमी गोविंद कुंडांतू जे आसा ते 12:30 आमी पावले सकाळी आणि टिल दॅट टाइम नोबडी हॅड एनीथिंग मीन्स आमी प्रसाद जे आसा ते 12:30 आमी एवरीबडी हॅड निर्जल केल्लेले आणि देन वी हॅड ब्रेकफास्ट ॲट गोविंद कुंड and by the time we returned we were at midnight we were at Kusum Sarovar. So looking all these things, whichever projects Maharaj has taken or wherever he was involved, one thing we see that he do detailing of everything. He puts his consciousness in each and every activity whatever he is doing. So because of that actually we are getting a lot of nourishment in Krishna consciousness. ते एक महाराजाले एक बरे हे जे आसा ते one of the, of course there are so many qualities, but one thing which I just wanted to discuss in short time, this is what I just wanted to discuss. Hare Krishna. हरे कृष्ण प्रभुजी, मस्त मस्त धन्यवाद तुमका. थँक्यू व्हेरी मच. थँक्यू. हरे कृष्ण. राधाराणी माताजी तुम्ही ऑनलाईन असायच बा. Prabhuji, can you hear me? होय माताजी, क्लियर असा. Okay, fine.
हरे कृष्ण. मैं आहा वातू लोक आवे. येस माताजी, ओव्हर टू यू. तुम्ही उलयात. ओके फाईन. कितले टाइम लिमिट? 2 minutes, 3 minutes? येस माताजी. ओके. तरी हांव एक मिनिट, लाईट ग्लेअर येता ना. तरी हांव केन्ना हे आय थिंक 92 की 93 वर्स आशिल्ले आनी हांव एक पण महाराजा मेळचे गेले हांव. आनी हांव महाराजा म्हणलें की महाराज हांव चूक केल्यार तुमी म्हाका यू करेक्ट मी. हांव चूक केल्यार म्हाका सांगा ती. कित्याक हांव नवीन म्हूण तुमी फक्त म्हाका एनकरेज प्रोत्साहित मात करता ती, पण चूक केल्यार तुमी म्हाका सांगना ती. सो प्लीज करेक्ट मी वेन आय एम रॉंग. प्लीज चॅस्टायज मी. त्यावेळी ताजे इस्कॉन ताजे लिंगो तू इट वॉज कॉल्ड गिविंग सॉस. गिविंग द सॉस म्हळ्यार चॅस्टायझिंग. तांकां सांगचे तुमी चुकल्यात म्हणून. म्हण महाराज तुम्ही म्हाका चूक दाखोवन दिल्यार हांव सोडून वचना. प्लीज करेक्ट मी. तरी महाराज हासचे लागले. महाराज म्हणाले की he said that I may take you by surprise someday. I'll give you a surprise when you don't expect. मैं तू अपेक्षा करनासतील तेन्ना हांव तुका खरें तरी तुका चूक तुका सांगतले अशी. आणि मग त्यानंतर महाराज एकदम सिरियस जाले आणि ग्रेव एकदम सिरियस जाले आणि म्हणाल की म्हाका मग शिष्यांक जे सांगचे आसा ते पुरे हांव व्यासासनाचेर बसून हांव उलयता. Whatever I want to say, I say through my lectures. If the shoe fits, wear it. मैं ते तुमकां एप्लाय जात जाल्यार तुम्ही ते स्वता खातीर पर्सनल इन्स्ट्रक्शन म्हणून घेयात. तरी म्हाका अशी दिसता की महाराजा संगत जे पर्सनल इंटरॅक्शन आमकां जाता तातूंत महाराज आमकां एनकरेज करतात. पण खरें आमकां जर भक्तीत प्रगती करची आसा तेन्ना महाराजान जे लेक्चर्स सांगले पळय ते आयकून आमी आमच्या जिवनात एप्लाय करता. कित्याक महाराजान ते एक पण म्हणलेले की अ डिसायपल शूड इम्बाइब द मूड ऑफ द स्पिरिच्युअल मास्टर. गुरुगल इच्छा कल आसा आनी गुरुगल भावना कल आसा ते समजून घेवन ते आमी आमच्या जिवनातूं एप्लाय करता. Then we can say that we are following in his footsteps or we are his disciples. Thank you very much. Hare Krishna. हरे कृष्ण माताजी. मस्त मस्त धन्यवाद तुमका. इतली बिसी शेड्यूल जाल्यार तुम्ही आयलेच लास्ट. थँक यू व्हेरी मच माताजी. Thank you. Magotas 3 minutes is not enough. कितले past times महाराजाला सांगितलं म्हणून. Thanks माताजी. Thank you. Hari Bol. इसरेस पेपर सुद्धा महाप्रभुजी तुम्ही ऑलमोस्ट लास्ट असायची. विंगड कोणा काही महाराजाला ऑफरिंग दिवचे असवा म्हणजे लास्ट पेपर सुद्धा महाप्रभू रिक्वेस्ट करता असा. तदनंतर आरती गुरुपूजा करून आम्ही वाइंड अप करूया. हरे कृष्ण. सक्कड भक्तवृंदाक वैष्णववृंदाक दंडवत प्रणाम. अशें दिसता आमी राधा गोपीनाथ टेम्पलांतूची व्यास पूजा अटेंड करता आसाची. ह्या मुरलीधर चरण प्रभून अवकाश दिलेलो आसा ऑल ओवर द ग्लोब आणि ऑल ब्रह्मचारी वरिष्ठ प्रीती प्रेमळ वरिष्ठ वैष्णव जन उत्तम वैष्णव जेव्हा संघ तांतू आमकां हें एक दिलेलें आशिल्ल्याक भारी व्हड योग आनी भाग्य दिलेलें आसा. हाचे खातीर भारी कृतज्ञ जावन आसाचे. आमगेली कांय क्वॉलिफिकेशन ना. इवन आयकूच वरी हे सांगच वरी तांतू हे उपलब्धी दिलेल्याक कोटी कोटी प्रणाम. थँक यू प्रभुजी. थँक यू फॉर ऑल द वैष्णवाज हियर. आजीची राधाराणी माताजीन आमकां क्लास घेतिल्ली तांणी सांगिल्लें आशिल्लें की आय जस्ट टेल बस्त बरोवन घेतला हांगा बट सिन्स आय जस्ट सॉ राधाराणी माताजी वॉट शी तांणी कसं म्हळ्यार प्रत्येक डिट्टो कॉपी करता माझी की तांणी दामोदर प्रभू लेक्चर आयकत आसतना सांगिल्लें RNSचे विषय आसतना RNS आणि एन तांतून निगेटिव्ह थॉट्स कशे महाराजान बिलकुलय ना. कसने सांगल्यार तांतून निगेटिव्ह तांणी नकारात्मक सोच करनाची म्हणून सांगिल्ल्याक महाराजांनी सांगिल्लें राधाराणी माताजीन सांगिल्लें की
गोवर्धन इको विलेज अंतू पूरा इन्वेस्टमेंट जाता जी भारी भव्य जलते मंदिर आणि पुरा हे जल्ले बट पूरा फायनान्स ते कोण सांभाळत असेल त्यांनी सांगले महाराजाक वचून की जी मला ब्लॅक होल म्हणून कसं रिटर्न येण्याची म्हणून ओनली इन्व्हेस्टमेंट करतासाची ब्लॅक होल ऍक्च्युअली मीन्स व्हॉट यू पुट इन यू कांट गेट आउट एनिथिंग ऑफ इट इट इज स्टक ऍक्च्युअली अशी जाल्ला म्हणून ताका तर महाराज एकदम हृदय एक बारीक ह्या जाल्ले अशी कशा बा म्हणून जाल्यार त्यांनी ते निगेटिव्हली सांगण्याची ऍक्च्युअली ब्लॅक होल म्हळ्यार वाई तू सांगिल्ल्या म्हणून सांगिल्लें तांकां आनी सांगलें ब्लॅक म्हळ्यार इट इज श्याम सुंदर कृष्ण बिकॉज ही इज ब्लॅक अँड होल ही मेंट मीन्स नॉट द HOLE अंधकार नाही बट द WHOLE पूर्ण पुरुषोत्तम सो इज गोवर्धन इको विलेज इज द पूर्ण पुरुषोत्तम कृष्ण भगवान म्हणून सो जय सो आम्ही कसने आमगेलेला हे हाजे निमित्त हे ऐकून इतू खुशी जाल्ले की आमगेल जीवनात कसने नकारात्मक आम्ही सोच केल्यारीची महाराजाल उडगास केल्यारी की आम्ही कशी आम्ही वागणूक आसका तांतू आम्ही ऑपॉर्च्युनिटी कशी सोदू येता म्हणून महाराजान आमकां सांगून दिलेलं आसा सो त्या अनुसार महाराजान आणि वैष्णव वृंदान चलोसून दिवं का म्हणून सांगचे एक हे करता आणि तांगेल आयुष्य आरोग्याक वरी कृष्ण परमात्माले निमगून घेता की भारी चांग जावन तांगेल आरोग्य जावन असो म्हणून मागणी करता हरे कृष्ण हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम पुरा जनाका आय जस्ट वॉन्ट टू शेअर 2 पॉइंट्स कसं स्वतः अनुभव केलेला एक्सपिरियन्स केलेला महाराजाल कृपा वन थिंग इज की हिस्टॉरिकली पडलेले फर्स्ट पॉइंट की मेगेल अन्न बापसून हांगा इस्कॉन जत्तान तांणी लाईफ मेंबरशीप प्रोग्राम जॉइन जाली ती जुहूचे सो एट दॅट पॉइंट ऑफ टाइम आय कॅन इमॅजिन लेट 70s अशी सिच्युएशन आशिल्ली की इदर इस्कॉनात फुल टाइम डिवोटीज आशिल्ली ती कोण मंदिरां राबता आशिल्ली ऑर देर वर लाईफ मेंबर्स कोणाले म्हळ्यार वर्सा एक पंथा वच्चे 2 पंथा वच्चे बट देर वॉज नो एंगेजमेंट थ्रू आउट द इयर आणि कशी त्या चैतन्य चरितामृता सांगतात पळय स्थाने स्थित यू कॅन बी इन युअर गृहस्थाश्रम बट बी फुल्ली एंगेज देवाल सेवेंत सो मुंबईचे एक्सपिरियन्स पळयतना महाराज हॅज क्रिएटेड दॅट सिस्टम where we can be with our families khadkad hai although we may not be full time devotees or not like life members ki varsa ek panta birthday valar vachche but he created that system and the community म्हणतात पळय की although we may not आम्ही देवस्थानांत राबनाती or life member म्हणून की नाही but घडकडे राबून कशी एंगेज्ड अशी येता आमगेली कम्युनिटी भितरीची ते आमकां दाखोवन दिलेलें एक्झाम्पल आसा आणि इवन दिस फॉरम ऑल्सो अँड सो मेनी अदर फॉरम्स लाईक काउन्सिलिंग सिस्टम आम्ही हांव स्वतः एक्सपिरियन्स केलेलें आसा महाराजाल कृपा थ्रू दिस सिस्टम आणि सेकंड म्हळ्यार एट वन पॉइंट ऑफ टाइम तशी सांगता आशिल्ली की ब्रह्मचारीज म्हळ्यार तांणी फंड रेजिंग तांतू मस्त बिजी आशिल्लीं जाल्यार महाराजान तांकां अशी एम्पावर केलें की तुमी स्टडी करया ती आनी स्ट्रॉंगली प्रिचिंगा वचया ती म्हणून ताजे निमित्त ताजे आमकां कसं म्हणटात पळय एक नरिशमेंट मेळिल्लें आसा नांव घेतल्यार मस्त आसा ती जाल्यार गौरांग प्रभू चैतन्य चरण प्रभू गौर गोपाल प्रभू इतले सगळे एक बॅटरी ऑफ ब्रह्मचारीज जालेली आसता ती विच आर नाव ऍक्च्युअली एबल टू म्हणटात पळय इंटेलेक्च्युअली नरिशस म्हणटात पळय खंयच्याय प्रकारार खंयच्याय विशयार तांणी आमकां गायड करता आसा ती सो दॅट इज अनदर कृपा तांगेलें एक्सपिरियन्स केलेलें आसा आनी सांगिल्लें पळय डिसायपल म्हळ्यार मूड ऑफ द स्पिरिच्युअल मास्टर तशी महाराजान प्रभुपाद स्वामी मनान तशें की तांगेल गुरून तांकां सांगिल्लें प्रिचिंग इन द वेस्ट म्हणून महाराज त्यांची करता आसा ती थंय टायम शेड दिवन वेस्टर्न वर्ल्ड वचून तांणी प्रीच करता आसा सो इन एवरी एग्जाम्पल पळयल्यार महाराजान आमकां नरिशमेंट विच यू हॅव एक्सपिरियन्स्ड सो कितलें तांगेलें कृतज्ञ आसल्यार त्या उण्याची आनी आयज फॉरमार हें थोडें एक व्यक्त करचें मेळ्ळें आसता तो एक व्हड विशय हरे कृष्ण धन्यवाद राधानाथ महाराज की जय हरे कृष्ण मस्त मस्त धन्यवाद प्रभुजी आणि माताजी तुमका की महाराजाल विषय सांगिल्ल्या का आता पुरा वैष्णवात अंगेल परमिशनास म्हणून जाल्यार आमी महाराजाला व्यासपूजन मुखार सुया राधाकुंड प्रभुजी तुम्ही गाईड केलेलं तशें आमी मुखार सिताजी तर आम्ही आता 3 वेळा राधानाथ महाराजाला प्रणाती मंत्र म्हणतात ती आणि ऍट द एंड ऑफ ईच प्रणाती मंत्र आम्ही येश पुष्पांजली म्हणतली ती तरी Muridhar Chandra, if you have some flowers, you can offer at the lotus feet of His Holiness Radhanath Swami Maharaj. And त्या मोड मागीर तुम्ही एक शॉर्ट आरती करायची, so then we can wind up as early as possible. Okay, sure.
नम ओम. बाकीच्याने म्हणून येतं. हांव एक वेळ म्हणता मागीर बाकीच्याने म्हणून येतं. नम ओम नमो विष्णुपादाय विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले भूतले श्रीमते राधानाथ स्वामीन श्रीमते मते राधा राधा स्वामी इति नामिने नामिने एष पुष्पांजलि. पुष्पांजलि. नमस्कार करूयात. नम ओम नमो विष्णुपादाय विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले भूतले श्रीमते श्रीमते राधानाथ स्वामीन राधानाथ स्वामी इति नामिने नामिने एष पुष्पांजलि. एष पुष्पांजलि. नमस्कार करूयात. नम ओम नमो विष्णुपादाय विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय कृष्णपृष्ठाय भूतले भूतले श्रीमते श्रीमते राधानाथ स्वामीन राधानाथ स्वामी इति नामिने नामिने एष पुष्पांजलि. एष पुष्पांजलि. मुरलीधर चंद्र आरती दाखयतावा. ओके ब्रो. ओके. संसार दावा नरलीढलोक प्राणय कारुण्य घना घनात्वं प्राप्तस्य कल्याण गुणार्णवस्य वन्दे गुरोशी चरणारविन्दम्. महाप्रभो कीर्तन नित्य गीता वादित्रमाद्यान् मनसो रसेन रोमाञ्चकम्पा सुतरङ्गबाजो वन्दे गुरोशी चरणारविन्दम्. श्रीविग्रहाराधननित्यनाना शृङ्गारतन्मन्दिरमार्जनादो युक्तस्य भक्तांश्च नियुञ्जतोऽपि वन्दे गुरोची चरणारविन्दम्. चतुर्विदासी भगवत्प्रसाद स्वादन्न तृप्तान् हरिभक्तसङ्गान् कृत्वैव तृप्तिं भजत सदैव वन्दे गुरोशी चरणारविन्दम्. क्षीराधिका माधवयोरपार माधुर्यलीला गुणरूपनाम्नाम् प्रतीक्षणस्वाधनलोलुपस्य वन्दे गुरोशी चरणारविन्दम्. निकुञ्जयूनो रतिकेलिसिद्ध्य ध्यायालिभिर्योक्तिरपेक्षणीय तत्रादिदाक्षातिवल्लभस्य वन्दे गुरोशी चरणारविन्दम्. साक्षाद्धरित्वेन समस्तशा
उक्तस्तथा भाजतैव षड्भिः किन्तु प्रभोर्या प्रिय एव तस्य वन्दे गुरोषि चरणारविन्दम् यस्य प्रसादात् भगवत्प्रसादो यस्य प्रसादात् न गति कुतोऽपि ध्यायन्तु वंस्तस्य यशस्त्रिसान्द्यं वन्दे गुरोषि चरणारविन्दम् वन्दे गुरोषि चरणारविन्दम् वन्दे गुरोषि चरणारविन्दम् नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते राधानाथ स्वामी इति नामिने नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे प्रभुपाद प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय ओम राधानाथ स्वामी महाराज की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राज आचार्य स्तोत्र डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राज आचार्य स्तोत्र डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय। वृंदावन धाम की जय। नवदीप धाम की जय। मथुरा धाम की जय। द्वारका धाम की जय। जगन्नाथपुरी धाम की जय। गंगा माई की जय। यमुना माई की जय। भक्ति देवी की जय। तुलसी देवी की जय। समवेत गौर भक्त वृंद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ऑल ग्लोरीज टू द assembled devotees हरे कृष्णा। ऑल ग्लोरीज टू द assembled devotees हरे कृष्णा। ऑल ग्लोरीज टू द assembled devotees हरे कृष्णा। all glories to Shri Guru and Shri Gauranga Gaur Hari Bol। इस धोने राधानाथ स्वामी व्यास पूजा की जय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। मुरलीधर चरण प्रभु। हरे कृष्ण। थँक यू व्हेरी मच प्रभुजी. हरे कृष्णा. सॉरी एकला काही म्हणणं आय डिड नॉट हॅव टाइम टू मला सगळ्यांनी म्हणते तशी कर कशी ऍक्च्युअली otherwise it would have been too long, so I said let me complete the Guru Puja also. तशी. Thank you very much प्रभुजी. तुमको conclude हरे करूया. कृष्ण. Please conclude प्रभुजी.
थँक्यू व्हेरी मच. सगळ्यांनी येऊन तांगेल्या एक गुरु महाराजावट इंटरॅक्शन आणि गुरु म्हळ्यार कसा नाही आणि ताजे विषयी मस्त पुरा सांगितलं असतं. आमगे सिनियर डिओटी वृषभानु प्रभू, मुरलीधर प्रभू आणि सगळ्यांनी लायक आमगेले राधानाथ महाराजावट कसं इंटरॅक्शन जाल्लें तांगेल्या विषयी आमगेल्या आमगेल्या सखीचरण माताजीना आणि आमगेल्या बाकीच्यांनी सगळ्यांनी लायक करून सांगितलं असतं गुरुदेवा विशयात. तर मस्त मस्त धन्यवाद. म्हळ्यार आमकां आमगेली गुरुनिष्ठा असल्यार आमकां कृष्णाले जे आशीर्वाद मेळचे कितली इजी जाता म्हणून ते आमकां कळचे साध्य आसा ते. तरी let us surrender ourselves at the lotus feet of our Guru Maharaj and follow his instructions. And the instruction follow केले निमती आमकां ते empowerment मेळता प्रिचिंगाकय. तरी let us all do that. आणि गुरु महाराज प्रयत्न करता या सांगून आमी हांगाची हाजी आमगेल्या महाराजाला 72nd व्यास पूजा आम्ही आज हांगाची एंड करता ती. आणि आज मुखार मस्तू कडेन व्यास पूजा जावची साध्य सांगेल्या डिसेंबर 7th आमगेल्या ग्रेगोरियन कॅलेंडर डिसेंबर 7th ते आज आणि 7th डिसेंबरात मस्त पुरा प्रोग्राम जावचा पुरा वेगवेगळ्या कडेन. गुरु महाराजाक जितले आमी ग्लोरिफाय करता तितली उण्यांची बिकॉज म्हणून स्टार्टिंग आमी ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य म्हणटा ती म्हळ्यार ही इज द वन हू विल टेक अस आउट ऑफ द डार्कनेस अँड पुट अस इन लाईट. तरी हे सांगून आमी हांगाचेर आपयता ती. थँक्यू व्हेरी मच फॉर ऑल दोज हू पार्टिसिपेटेड and particularly Murlidhar Charan Prabhu and Sakhi Charan Mataji. And एक short notice आली for arrangements केले नसती. So thank you Murlidhar Prabhu for coordinating all of them. Hare Krishna. Thank you very much, Prabhuji. Vancha kalpatarubhyascha kripa sindhubhyeva पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो कोटि वैष्णव वृंद की जय. परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज की जय. परम पूज्य राधानाथ स्वामी व्यास पूजा महोत्सव की जय. डिवाइन ग्रेस शीला प्रभुपाद की जय. समवेद भक्त वृंद की जय. जय गौर प्रेमानंदे. हरे कृष्ण. थैंक यू वेरी मच. हरे कृष्ण.